두렵지 수목할부터 기도 모발 이스tam소 엄지 승기 디스라트라우타 아까 사만 설레타 ताचे बगैर कौन आसा संपूर्ण प्रीत पोकर तो लो तासो सांगा तम कथिता पाटो दैविक मोखासो ताचे बगैर कौन आसा संपूर्ण प्रीत पोकर तो लो तासो सांगा तम कथिता पाटो दैविक मोखासो काकुलताची केथी मोती सोदोर्योतो वेचिकत्म्या कोटलून थयता आपल्या श्रद्धान आनयता भक्तिता तांकां ओपो उर्पेशिल्या नेटयता चेतय तो एक साता भक्तिता तांकां ओपो उर्पेशिल्या नेटयता आपले श्रद्धांस तांकां चेतय तो एक साता मोगाळ इश्टाची सुसोम्या संस्कृताव मोकळतेल्या मानताव सायबा तुसो उपकार सर्पण करताव नमस्कार तू आमचो इश्ट्या सस्तां जिणी जातच काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका रूप रूपाची सरकारे तू आमचो इश्ट्या सरगारे मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमी जेजूच्या हजरपणार आसा हो एक पवित्र वेळ ही एक पवित्र घडी आनी ह्या पवित्र तेंपलांत आमी पवित्र देवा मुखार हजर आसा ह्या उण्या रुपार जेजू नीज आमचे मदें हजर आसा सोम्या संगी हो सकाळींचो वेळ करसूंक आमी हांगासर जमल्या मोगाच्यानो पयल्यान पयलें जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ह्या पवित्र आल्तारी वयर
आमच्यामध्ये हजर आसा म्हूण आमी मानून घेवया, सत्मानून घेवया. म्हजे सांगाता तुमी सांगात. म्हज्या सोम्या जेजू, म्हज्या सोम्या जेजू, तूं ह्या आल्तराच्या पवित्र साक्रामेंतांत तूं ह्या आल्तराच्या पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत्मानता. खरोच हजर आसाय म्हूण हांव सत्मानता. दीस आनी रात दीस आनी रात ह्या साक्रामेंतांत ह्या साक्रामेंतांत हांव तूं म्हाका आपयताय. दीस आनी रात ह्या साक्रामेंता मुखांत्र ह्या साक्रामेंता मुखांत्र तूं म्हजो मोग करताय. म्हजी काकूळट करताय. म्हाका दया दाखयताय. तूं म्हाका आपयताय. म्हजे खातीर तूं राखून रावताय. म्हाका तुजे हुजीर स्वागत करताय. तुजो दैवी स्वागत दिताय. मोगाळा सोम्या, हांव तुका अर्गां दिता. तुजें आराधन करता. तुका दिनवास पाठयता. हांव तुजी स्तुती करता. म्हाकाच तुवें ह्या साक्रामेंतांत दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दिता. आनी तुजी कृपेची आशिर्वादां ह्या आराधना वेळार हांव मागता. मोगाळा सोम्या, ह्या आराधना वेळार हांवें तुजो मोग करूंक, तुजी काकूळट म्हज्या जिवितांत आपणावंक म्हाका तुजी कृपा दी. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगचनो एक घडी मौन रावन आमच्या काळजांत तावन ह्या साक्रामेंत आसल्या जेजूक, जेजू हांव तुजो मोग करता म्हूण तुमच्याच काळजांत तुमी जेजूक सांगात. सोम्याक आमच्या मदें स्वागत करन, ताचें आराधन करूंक आतां आमी एक गीत गावया. आराधने ತಂದೆಯೇ. सोम्याची स्तुती बुकांत 530 पेज नंबर 30. ஆராதனை தந்தையே, ஆராதனை இயேசுவே, ஆராதனை ஆத்மனே, தேக தேவரே. ஆராதனை தந்தையே, ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ
Alleluia, 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 Alleluia. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ. ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. सगळी सांगता म्हणा. ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮನ್ನ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. सगळे तुमचे हात भरा. Alleluia, 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 Alleluia. Ogla aptaka samya Jesu, orga tuka samya Jesu, stuti tuka samya Jesu, महिमा तुका samya Jesu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. साक्रमेंतांत हजर असो जेजू, तुका आनी म्हाका ताच्या हुजीर आपयता. ताच्या जिवितांत भाग घेवंक आमकां ताच्या पवित्र स्नानांत स्वागत करता. तर साक्रमेंतांत आसल्या जेजूक आमचो अनुभव, आमची भावना, आमची चिंतपां कितें आसात ती आतां
समर्पण दिवया. साक्रमंत आसल्या जेजूक म्हणया, सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या सक्तीन, सगळ्या म्हज्या बळान सगळ्या तुज्या बळान हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुजी स्तुती करता. हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुका अर्गां दिता. हांव तुजो मोग करता. हांव तुजो मोग करता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, तुजो मोग करूंक तुजो मोग करूंक म्हाका तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा दी. तुजो मोग करूंक तुजो मोग म्हाका करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. तुजो मोग करूंक तुजो मोग करूंक म्हाका शिकय. म्हाका शिकय. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, पोरन्या तेस्तामेंतांत आमी पळयल्यार सबार प्रवादी पात्रियार्क राय आमकां पळोवंक मेळटात. जेन्ना देव तांकां आपयता, तांकां एक मिसांव दिता, तेन्ना ते सर्व तांची जिणी देवा हुजीर समर्पितात. पळया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहाम आमचो बोवार्थाचो बापय जेन्ना देवान ताका ताच्या गांवांत तावन, ऊर गांवांत तावन कानान गांवाक वचूं म्हणलें, ताच्या सांगता कितेंच नातिल्लें. तो फकत देवाचेर पातयेलो. देवाच्या उतराचेर ताणें पातयणी दवरली आनी ताची सगळी जिणी, ताचें सगळें कुटुंब, ताचें सगळें वयवाट ताणें देवाक समर्पण दिलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वर्त्या वेळार, ह्या पवित्र घडये जिजू आमचे सांगता आजार आसा, ताका आमचें जिवीत, आमचें बिझनेस, आमचें कुटुंब, सगळें आमची जिणी ताका समर्पण दिवया. सांगात आमी म्हणया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, हांव समर्पिता म्हजी जिणी, हांव समर्पिता म्हजी जिणी, म्हजें कुटुंब, म्हजें कुटुंब, म्हजी बायल, म्हजें भाळ, म्हजो घोव, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं बाळां, म्हजीं भुरगीं बाळां, म्हजे आवय बापूय, म्हजे आवय बापूय, म्हजें काम हांव समर्पिता म्हजें सोम्या, काम हांव समर्पण दिता सोम्या, म्हजी कृशी, म्हजी कृशी, म्हजें तोट, म्हजें थाट, म्हजें काम, म्हजें काम, म्हजें बिझनेस, म्हजें बिझनेस, म्हजें शिकाप, म्हजें शिकाप, म्हजे वयवाट, म्हजो वयवाट, म्हजे इश्ट, म्हजें निस्कर, म्हजी पिडा शिडा, म्हजी पिडा शिडा, म्हजे मानसीक समस्ये, म्हजे मानसीक समस्ये, म्हजे कुडीचे समस्ये, म्हज्या कुडीचे समस्ये, म्हज्या कुटुंबाचे समस्ये, म्हज्या कुटुंबाचे समस्ये, म्हज्या कामा कडेन आसले समस्ये, म्हज्या कामा कडेन आसले म्हज्या समस्ये, जाग्याचे समस्ये, सांडव्याचे समस्ये, सर्व हांव ह्या वेळार सकडी ह्या वेळार तुज्या पवित्र पांयां तळा समर्पिता सोम्या. तुज्या पवित्र पांयां तळा समर्पण दिता हांव सोम्या. हे सर्व हे सब तूं तुज्या पवित्र हातांनी घे ते तुज्या पवित्र हातांनी घे आनी आनी म्हाका तुज्या आशिर्वादान भर. आनी म्हाका तुज्या आशिर्वादान तूं म्हज्या भर. मतीक समाधान दी, म्हज्या आर्थीक साकार दी. म्हज्या जिवितान समाधान दी, म्हज्या जिवितांत समाधान म्हज्या दी. कुटुंबाक समाधान दी. म्हज्या कुटुंबाक समाधान दी. आनी जें कितें हांव करता सोम्या, आनी जें कितें हांव करता सोम्या, तें सर्व तुजे कुशे प्रकार करूंक तें सकड हांव तुजे कुशे प्रमाणे करूंक म्हाका तुज्या कृपेन भर. म्हाका तुज्या कृपेन तूं भर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जें कितें आमच्या काळजांत आसा तें म्हाका आनी म्हज्या देवाक मात्र कळीत आसा. सबार संगती म्हज्या काळजांत आसले हांव देवाक समर्पूंक शकता. सबार संगती ह्या वेळार आमी उसारल्यात. सबार संगती आमच्या काळजाच्या गुडायांत रोमोन आसात. ते हेरां मुखार सांगूंक आमकां साध्य. तर मौनपणी साक्रमंत आसल्या जेजूक पळया, ताचेर दिश्ट घाला आनी तो तुमचो मोग करचे तुमकां पळोवन येतलें. ह्या मोगाळ जेजूक जें कितें तुमच्या काळजाच्या गुंडायांत हेरांक सांगूंक जायना तसलें कितें आसा तें ह्या वेळार मौनपणी ताका समर्पण दिया. आनी जेजू ताच्या विस्तार हातांत ते सर्व ताच्या इश्टीन घेतलो आनी आमकां ताच्या समाधानान भरतलो.
आमची जिणी, आमचें काम, आमचें बिझनेस, आमचें कुटुंब, आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट हें सर्व समर्पण आतां आमी सांगता हें गीत गावया. तुजो हांव मोग करतां. ಪಾನ್ಸಂಕು 19 तुझो हांव मोग करतां. तुझो हांव मोग करतां जेसू. तुझो हांव मोग करतां आतां आनी सदां. तुझ्या पांयां रावतलो. तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. तुझ्या पांयां रावतलो. तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुझे संगी हांव गावतलो. हांव पाटी सरसोना. तुका अर्घां दितां. तुका हांव अर्घां दितां जेसू. तुका हांव अर्घां दितां आतां आनी सदां. तुझ्या पांयां रावतलो. तुझे वाटेन हांव चलतलो. जिणेचे सगळे समस्या समर्पण द्या. पिडा शिडा, मांड्याची पिडा, हातांची, सिरांची, काळजाची, कॅन्सर पिडा जे कितें आसा ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळार समर्पया. जेजू तें सर्व ताचे आशिल्लें घेवन तुमकां आशिर्वादान भरता. तुमच्या पिडे शिडेंतल्यान तुमकां दूर करता. तुमकां राखून व्हरता. तुमचें संरक्षण करता. सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान हें गायन करा. समर्पया. तुझ्या पांयां तळार रावतलो. तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुझे संगी हांव गायतलो. हांव पाटी सरसोना. सगळ्या म्हज्या काळजान, तुझ्या पांयां सगळ्या म्हज्या मनान, सगळ्या म्हज्या सगतेन, सगळ्या म्हज्या बळान ते सर्व हांव तुका दितलो. म्हजे काळीज, म्हजें कुटुंब, म्हजें काम सगळें तुका दितलो म्हूण सगळें देवाक समर्पण दिया मोगाच्या भावनांनी भयणीनो. हांव पाटी सरसोना. हांव पाटी सरसोना. हांव पाटी सरसोना. जेजून दिवची ते समाधान, जेजून दिवची ती भलायकी, जेजून दिवचो तसो काकोळत, तसो मोग ह्या वेळार आमी अनुभव करया. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, हर एका हफ्त्यांत, हर एका म्हयन्यांत, हर एका वर्सा आमी आयच्या दिसा देव तेंपलाक येता. सान लॉरेन्साच्या ह्या पूर्ण शेताक येता आनी आमकां कळीत आसा जें कितें आमी मागता, जें कितें बावार्थान, परवशान, सतमानून,
सगळ्या काळजांत आमी मागता ते आमकां देव दितलो म्हूण पातयेवन आमी हांगासर येता आनी हर एका म्हयन्यांत हर एका हफ्त्यांत हर एका दिसा म्हणल्यार बरी जें कितें आमी मागल्लें देव आमकां दिता आनी ह्या सर्व उपकारां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. तुमच्या जिवितांत देवान सबार संगती आसार्या अजापां तुमच्या जिवितांत केल्यांत. सबार लोकांक पिडा शिडयता ताणें गूण केलां, थोड्यांक बरें काम दिलां, थोड्यांक बरें जिणी सांगातीन दिल्या, थोड्यांक बरें शिकपाचें मोत दिलां, थोड्यांक बरे मार्क्स आयल्यात, थोड्यांचें बिजनेस बरें जालां. ह्या सर्व उपकारां खातीर देवाक ह्या वेळार अर्गां दिया, होगलाप दिया, वंदन करा ताचें. तुमची जबाब जातली अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू सर्गींच्या उंड्या. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या आत्मीक बुज निवारणाऱ्या. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू जिव्या उंड्या. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या देवा आनी आमच्या सडवंदरा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या मोगा. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू दयाळाच्या सागोरा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू रडतल्यांचे बुजवणे. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या तारोका. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या एकाच बरवोशा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमच्या मोगाळ इश्टा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू आमचे बजावणे. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या सोम्या आनी देवा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या सडवंदरा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या मेस्त्री. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या जिवा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या सुखा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू आमच्या मेसिया. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू जिवन देवाच्या पुता. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू दाविदाच्या पुता. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू बऱ्या गवळ्या. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू सर्गा संवसाराच्या राया. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू सर्गींच्या दारा. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू जिविताचे झरी. अर्गांनी होगलाप तुका सोम्या जेसू. जेसू म्हज्या दैवीक वैजा. जेसूक अर्गांनी होगलाप दिले. आमकां बरें काम दिल्ल्या खातीर, आमकां बरी जिणी दिल्ल्या खातीर, आमकां बरें शिकप, बरें कुटुंब, बरें जिणी सांगातेन सबार संगती आमच्या जिवितांत जिजून केल्यात. सर आवगाड्यांतले आमकां ताणें राखून व्हेलां. आमच्या क्रशेंत ताणें बेसांव घालां. आमच्या भुरग्यापळांक ताणें बेसांवांनी भरल्यांत. आमच्या आवय बापायक, आमच्या वडिलांक ताणें पिड्याशिण्यांतले सांबाळ व्हेला. काळजांत हांव जेजूक अर्गां दिवया आनी सांगाता आमी हें गीत जेजूक गावया. स्तुतीसू एन मनवे. पान संको 72 उभी रव्या. 72 पेज नंबर. ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ
ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ Alleluia 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 कीर्तनकार असे म्हणटा सोम्याक एक नवें गीत गाया ताची स्तुती करा सगळ्या म्हज्या काळजान सगळ्या म्हज्या सक्तीन ताची स्तुती करा जेन्ना पावल आनी ताचे सांगाती बंधन आसले तांणी देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार तांचे सगळे तांचे बंदडे जावन तांकां सुटका मेळ्ळी तर सगळ्या काळजान देवाची स्तुती करा ताचे उपकार आठया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸತತ ಇವದರ್ಗನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯರಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈಯೆತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ ಮನವೇ Alleluia 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 कीर्तनगार अशें म्हणटा सोम्या तुज्या दोंगरार सोडूंक कोणाक जायत तुज्या पवित्र स्थानार उबो रावंक कोण सकत कीर्तनगार मुंदरसून अशें म्हणटा
नितळ हातांत नितळ काळीज आसलेलो, फटकीरपणाचें आपलें मन दवीर नासलेलो, सापूत घेवन पेल्यांक फसय नासलेलो, ताका मेळटलो सर्वेस्पराचो आशिर्वाद, ताच्या सडबंदराची नीत. जेजू म्हणटा, नितळ काळजाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. सबारबोटी मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमच्या पातकां वरवीं आमी नितळ काळजाची जावन उरना. सबारबोटी आमच्या पातकां वरवीं आमची काळजां मेळ्ळी जावन आसतात. आमी देवातावन देवाच्या मोगातावन पयस गेल्या जावन आसता आनी अशें आमकां देव पळोवंक मेळना. देवाचो दैवीक अनुभव आमच्या जिवितांत सबारपोटी आमकां अनुभव करूंक जायना. तर ह्या वेळार मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमची पातकां आमी आमच्या मोतीक हाडया. जो कोण नितळ हाताचो नितळ काळजाचो देवाच्या पवित्र स्नारार रावंक शकतलो म्हणटा किर्तनकार, तर आमची पातकां आमी ह्या वेळार वळखून घेवया, ती देवाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. जें कितें पातकां आमी आमच्या वैयक्तीक रितीन केल्यांत, देवा विरोध, पेल्या विरोध, समाजा विरोध, परिसरा विरोध आनी आमच्या विरोध जें कितें पातकां आमी केल्यांत, ती आतां आमच्या मतीक हाडया आनी ती सर्व देवाच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. सबारपटी देवाच्या उपादेशांतल्यान आमी पयस गेल्या, देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळोवना, तर देवा लागचें आमी बोगसाणें मागया. देवा आमकां बोगशी म्हणलेंच देव तुर्तान आमकां बोगसाणें दिता. प्रवादी जोएल ताच्या बुकांत 2ऱ्या अध्यायांत अशें म्हणटा, तुमची उस्तरां तुमी पिंची गरज ना, बगार तुमची काळजां तुमी पिंजा. आनी जेन्ना तुमी देवा उशीर फाटी येतल्यात, तुमची पातकां रडोवन देवा उशीर फाटी वेतल्यात, तो तुर्तान ताची दया, ताचो मोग, ताची काकुळट तुमकां दाखयतलो आनी तुमकां बोगसाणें दितलो आनी तुमकां आशिर्वादान भरतलो. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमचो मोगाळ देव आमकां ह्या पवित्र साक्रामेंतान राखून आसा, आमकां बोगसाणें दिवंक तो राखून आसा. तर ताचें बोगसाणें आमच्या जिवितांत आमी घेवया. देवा उजीर केल्या सर पातकां खातीर बोगसाणें मागया. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हूण त्या दोळे नासलेल्या मनशान मागलेंच जेजून ताची काकुळट केली. जेन्ना त्या पातकान सांपडलेल्या स्त्रियेन जेजू अशें हाडलें, जेजून तिका म्हणलें, आनी मुखार पातां करिनाका, तुजी पातकां बोगसल्यात. जेन्ना पांय नासलेल्या त्या मनशाक जेजून म्हणलें, तुजी पातकां बोगसालीं, आनी मुखार पातां करिनाका. हें उतर पवित्र साक्रामेंतांत रावन जेजू आमकां सांगूंक आशेता. आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवाचें बोगसाणें मागून आमी हें गीत गावया. सुन्या पातकामोची बोको सगळीं सांगाता. बोको सुन्या पातकामोची बोको. सबारपोटी आमच्या जिवितांत आमी पेल्या विरोध पातकां केल्यांत, समाजा विरोध पातकां केल्यांत, परिसरा विरोध पातकां केल्यांत, ही सर आमच्या मतीक हाडया. जेजू म्हणटा, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग कर. सबारपोटी दुस्मान खाया वरवीं, मोसरा वरवीं, रागा वरवीं आमी पेल्याचें बरेंपण आशेवना, तसो मोग करूंक आमी चुकल्या. सबारपोटी आमच्या कुटुंबांतच हकले न्हवऱ्या मदें, आवय बापाय मदें, भुरग्यां मदें झगडीं जातात. थोडे फावटी आस्ती खातीर भावां मदें झगडीं जातात. थोडे फावटी आमच्या समाजांत थोड्यांक गौरव दिवंक आमी चुकता. आमचे परिसर आमी थोडे फावटी नाश केला, रूख आमी कातरून घाल्यात, परिसराक हानिकार जावचे तसली कामां आमी केल्यांत. ही सर्व पातकां आमची आमच्या मतीक उडासाक हाडया आनी देवा हुजीर ती समर्पण दिवया.
जेजू म्हणटा जेन्ना तुका कळीत जाता की तुजो भाव तुजे सांगता समाना वा जे कितें तुज्या भावाक तुज्या विरोध आसा तूं तुजी देणी आल्तारी मुखार दवरून तुज्या भावा सशीन वचून पयलें राजी जा ताका बक्षी आनी ताचे बक्षाणे घे. आमचे भाव आमची भयणी आमची कुटुंबादारां हांगा आसची ना जावंक पुरो तरी जिजू सांगता सगळें साध्य जावन आसा. जिजूचो हात धरया, जिजूच्या नांवान तांकां आमी बक्षया, तांचे आमी बक्षाणें मागया आनी आमकां नितळ काळजाची नितळ मनाची कर्ण जिजूचो अनुभव जिजूक देखची ती कृपा आमी ह्या वेळार मागून घेवया आनी सांगात आमी गावया. सांगाता म्हणात बोगो सोम्या पातकामुची बोगो. थोडो वेळ मौनपणी जेजून दिवचें तें बक्षाणें ताची काकूळट तसो मोग आमच्या काळजांत आमी अनुभव करया. आमचीं पातकां तांबड्या रक्ता बरी आसताली धव्या कापसा बरी तो करता, धव्या हिमा बरी तो करता म्हणून जिजून आमकां बसावणी दिल्या. तो आमच्या सांगाता आसा, आमची पातकां तो बक्षिता. आमकां परत तो सांगता तुजी पातकां हांवें बक्षिल्ल्यांत आनी मुखार पाताक करिनाका. ह्या सनितळ काळजान देवाक पळोवचें भाग आमकां मेळ्ळा. देवाक अर्गां दिवया, ताचे बक्षाणें आमच्या जिवितान मागून घेवया. सांजवाव ताच्या वांजेलांत अशें म्हणटा, देव जावन आसलो आरंभतावन वेळा काळा परबीं शब्द आसलो, शब्द देवा सोवें आसलो आनी ह्या शब्दा मुखांतर सर्व संगतीर आशिल्ल्यो आनी शब्द देव जावन आसलो आनी हो शब्द मनीस जालो. जेजू इम्मॅन्युएल देव आमचे सांगाता आमच्या खातीर आमच्या मदें येवन रावला. तर होच देवाचो शब्द आमच्या जिवितांत आमी नियाळोंक जाय. देवाचो शब्द आमी आयकून ताच्या वयर नियाळन ताच्या प्रकार आमचें जिवीत आमी मुंदर व्हरूंक जाय. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो ह्या थोडो वेळ देवाचें उतर आयकूंक ताचे वयर नियाळ करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. पवित्र आत्मो आमची मत आमचें काळीज उजवाडायता. पवित्र आत्म्या मुखांतर आयिल्लें हें देवाचें उतर जेन्ना आमच्या जिवितांत येता आमी आयकता तेन्ना पवित्र आत्मो आमचें जिवीत नंदन करता, तें बदल दिता आनी आमचें पोरनें जिवीत तें नवें जाता. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देवाचें उतर आयकूंक, देवाक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक, ताचे वयर नियाळ करूंक आमी पवित्र आत्म्याची ससाय मागून हें एक गीत गावया. उदिरव्या पाण संको 95 95. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां तुमचे हात विस्तारून धरात राव तूं आनी पवित्र आत्म्याक तुमच्या काळजांत तुमच्या जिवितांत तुमच्या मनांत स्वागत करा. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां राव तूं आमचे सोवें तूं जिवीत दिवचें सस्नावा जीवन
जिवीत दिवचें उदक तूं जिवीत दिवचें उदक ससराक जळची वर सस्तावळची झर बुधवंतर आनी बुधन्या सुंदर आणि बुधना सगळे तुझल स्वागत पवित्र तुका आमच्या कळसान तुका आमच्या कळसान निंदळ कर तूं आमकां बापा तूं स्वागत पवित्र देवाचें उतर आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक देवाचें उतर आमकां समजून दिता आमच्या काळजांत स्वाद हाडटा पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांत स्वागत करया अशी देणी आमच्या जिवितांत मागून घेवया हालेलुया मातेवा प्रमाणे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या उपरांत सेजारा फिलिपी नांवाच्या प्रांतांत येवन पावलेल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदतार जुआंव म्हणटात आनी हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो एरेमिया वा प्रवाद्यां पैकी एकलो म्हणटात तवळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो भागे तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्तान क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आमचो भावार्थ समजून घेवंक आनी सा लोरेसाची विनवण मागून घेवंक आमी हांगा आज जमो जाल्या आनी आज ह्या आराधना वेळार देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना हांवें जेजू क्रिस्त म्हणलो हो विशय विंचला आमच्या क्रिस्ती जिवितांत ल्हान तावन आसता पर्यंत एक शब्द एक नांव जर तर आमी जायते फावटी आयकलां तें जावन आसा जेजू वा जेजू क्रिस्त जेजूच्या नांवानच म्हणलें एक फेस्त आसा होली नेम ऑफ जिजस अशें जेजू वा जेजूचें नांव आमच्या क्रिस्ती जिविताक भोव म्हत्वाचें आनी भोव गरजेचें आमचो सगळो बोवार्थ आसचो जेजूचेर तो जावन आसा आमचो सोडवणदार आनी ह्या विशयाचेर थोडो वेळ नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया एक फावटी शिकागो अमेरिका ह्या गांवांत सबार जण बिझनेसमॅन व्यापारिस्त एक मिटींग करया म्हणून ते थंय सांगाता मेळ्ळे आनी सबार जाण थंय जमो जावन तांची सबार मिटिंगां तांणी सयलेली कशें बऱ्या रितीन वेपार करयत कशें बऱ्या रितीन बिझनेस करयत सबार मिटिंगां तांणी केली आनी एक हप्त्या बरो हें मिटींग आसलें आनी ह्या मिटिंगाचो एक निर्धार जावन आसलो हें मिटींग सोंपतना हप्त्याच्या अखेरीच्या दिसा शेनवारा दीस ह्या हर एकल्या व्यापारिस्तांनी वचून घरा वचून तांच्या कुटुंबा सांगाता सांजेचें जेवण जेविचें म्हूण हो जावन आसलो तांच्या मिटिंगाचो एक निर्धार कित्याक म्हळ्यार व्यापारिस्त बिझनेसमॅन सबार पोटी कुटुंबांत भायर आसतात त्या देखून हो एक निर्धार तांणी घेतलो आनी मिटींग संपलें सगळे व्यापारिस्त वेगळी वेगळी म्हळ्यार बरी तांच्या
घरा धांवूंक ते पळयतात थोडे एअरपोर्टान थोडे ट्रेनीर म्हणल्यार बरी वेगळी आमसोरान ते धांवतात कित्याक म्हळ्यार घरा वचून ताच्या कुटुंबा सांगाता जेवण जेवचें तांकां एक वर्त्या संतोशाची गजाल. आनी साबार जण फ्लायट धरूंक म्हूण एअरपोर्टाक थंय पावतना ते एअरपोर्टाक आमसोरान म्हणल्यार बरें धांवून आसले आनी थंय एक ॲप्पल सेल करण एका गाडयेचेर ॲप्पलां सेल करण ॲप्पलां विकचें एक चेडूं आसलें. आनी शें धांवता आमसोरार म्हणल्यार बरी एकलो ह्या ॲप्पलाच्या गाडयेक आदळ्ळो आनी आसलेलीं पुराय ॲप्पलां गाडयेंत हांवन सकयल पडलीं. फाटल्यान आनी एकलो व्यापारिस्त तोय फ्लायट धरूंक आसा फ्लायटार सोडूंक आसा म्हूण बेगीन धांवन वेतालो. हें पळोवन ताका कितें करचें समजूना. ह्या चेडवाक कुमोक करची गी वा वचून फ्लायट बेगीन धरचें गी नातर फ्लायट चुकता तो वेळ जाल्लो ताका कितें करचें गी समजूना. दोन तरांची चिंतना बेगी वेचें गी वा ह्या चेडवाक कुमोक करची गी असली कन्फ्युजन ताच्या मोतींत आसलें. त्या देखून इल्लो वेळ रावता बरो उस्वास घेता आनी निर्धार करता हांवें ह्या चेडवाक कुमोक करूंक जाय ताका कुमकेची गरज आसा. आनी तो लागीं वेतना हें चेडूं अशें करन पडोल्लीं ॲप्पलां इंचूंक पळयता आनी ताका विस्मीत जालें पळयतना हें चेडूं कुड्डें हाका दिसना. आनी त्या देखून अशें करून खंय पुरो पडोल्लीं तीं ॲप्पलां तें सांगाता घालूंक पळयता ताच्या बास्केटीन घालूंक पळयता. आनी ह्या मनशान मानेस्तान ताका बरी हेल्प केली. सगळीं ॲप्पलां परतून ताच्या गाडयेर घालीं आनी साबार ॲप्पलां पडोवन धाडोन आसलीं. ताकाय ताजे सर्ती कितें पयशे आहा ते ताणें दिले आनी तो मुखार चलतेत रावलो. मुखार तो घुंवोन थोडी मेटां काडटना हें चेडूं त्या मानेस्त लागीं विचारता, सर सर आर यू जीसस? मानेस्ता तूं जेजू क्रिस्त गी व्हडल्यान ताका विचारता. हाका विस्मीत जाता हें चेडूं कित्याक असलें सवाल करता की म्हणून. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तुमकां कोणी तरी तुमच्या जिविताच्या वेळार असलें सवाल केलां गे, मानेस्ता वा मानेस्तिनी तूं जेजू गे. आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं आमच्या सर्वांचें आपोवणें जावन आसा हेंच आनी एकल्याक क्रिस्त जावचें वा आनी एकल्याच्या जिवितांत जेजू जावचें जावन आसा आमचें आपोवणें. आमी जेजू जावंक फावो गी, हेरांनी आमकां जेजू म्हूण आपोवंक आमी फावो गी. आमचें सर्वांचें आपोवणें जावन आसा हें आनी एकलो जेजू जावचें, जेजू क्रिस्त जावचें आनी एकल्याच्या जिवितांत, पूण आमी फावो गी. जर तर तुमकां कोणी येदोळ तूं जेजू गी, तूं जेजू क्रिस्त की म्हणूं ना तर कारण कितें आसूंक पुरो हें आमी आज नियाळन पळोवंक आसा. आमच्या दिसपट्ट्या कामांत सकाळीं तावन सांजे म्हणसर साबार कामां आमी करता. रांदता, घरचें काम करता, घर नितळ करता, ऑफिसान काम करता, साबार भुरगीं शिकतात, आमच्या गाद्यांनी तोटांनी काम करता. हें हर एक काम आमी करनासतना आमच्या मोतींत एक संगत उडास आसूंक जाय. हांवें हें हर एक काम करनासतना जेजू जावंक आसा. हर एका कामांत हांवें जेजू जावंक प्रयत्न करूंक आसा. तें जावन आसा आमचें क्रिस्ती जिविताचें आपोवणें. आनी प्रत्येक तरान ह्या काळार आमचो संवसार क्रोधान भरला, मोस्त्रान भरला, संवसार गायला आनी हिंसा सडल्या. आनी ह्या वेळार जेजू जावचें भोव गरजेचें. जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर. आनी ह्या काळार आमी आनी एकल्याक जेजू जावचें भोव गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आनी एकल्याक शांतीची गरज आसा. आमकांच शांतीची भोव गरज आसा, तेच परी आनी एकल्याक शांतीची गरज आसा. त्या देखून ह्या काळार आमी आनी एकल्याच्या जिवितांत जेजू जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. कशें जेजू जावचें? हांवें जेजू जावयेत म्हूण तुमकां जेजू जायचें म्हूण तुमकां सांगलें, पूण आमी आनी एकल्याच्या जिवितांत वा आमच्या समाजांत आमच्या फिरगजेंत जेजू कशें जावचें? पयल्यान जर तर आमी जेजूक नेणाव वा जेजूक जाणाव तर मात्र आमी जेजू जावयेत. जेजू कोण, तो कितें, ताजे थंय म्हजो अनुभव कितें, म्हजो अनुभव कितें
हें जाणा जाल्यार मात्र आमी आनी एकलो जेजू जावयेत जर तर आमकां जेजू कोण म्हूण आमी नेणाव जेजू थंय आमचो कसलोय अनुभवूच आमकां ना तर आमी जेजू कशें जावचें आमचे कडेन कितें ना तें हेरांक दिवंक आमी बिलकुल शकना जर तर हेरांक जेजू दिवचे हांवें जेजू जायचे तर जेजूचो अनुभव म्हाका जायचे जेजू कोण म्हूण हांवें जाणा जावचें भोव गरजेचें आयच्या वांजेलांतलें सवाल आमी सर्वांनी आयकलें जेजू आपल्या शिसांक सांगात हाडटा तांचे मदें इल्लो संवाद चलो न्हू तांचे कडेन इल्लो उलो न्हू तो तांकां सवाल विचारता तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात सबार शिस दुसरे जापे दितात तुका जुआंव बाप्तिस्त म्हणटात प्रवादे मदें एकलो म्हणटात एरेमिया प्रवादे म्हणटात एलिया म्हणटात आनी लोक सबार दुसरे जापे दितात हें सकड जेजूक पडोन वचूं ना जेजू विचारता तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात ते दळा सिमांव पेद्रू व्हडल्या तळान तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हणून जेजूक तो जाप दिता आज ह्या सकाळींच्या वेळा नोवेनाच्या दिसा जेजू तुमच्या हर एकल्याचें नांव आपूण म्हणल्यार बरें आमकां हर एकल्याक विचारता तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात आमची दुसरी नांवां आसूंक पुरो हर एकल्याचें नांव आपूण म्हणल्यार बरीं जेजू आमकां हर एकल्याक विचारता तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात अशें सवाल करतना तुमच्या मोतींत आनी एक सवाल येवंक पुरो पद्रेपा कसलें सवाल तूं विचारताय लांतावन आमी दोतोनी घेता लांतावन आमी इगर्जी घेता सदां न्हीद म्हणल्यार बरी मागणें करता जेजूच्या उतराचेर नियाळ करता आनी हें कसलें सवाल तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात आमी जाणाव जेजू कोण म्हणून मोगाच्या न्हू बेंगलोरांत आमच्या सेमिनरी लागसार एक इस्कॉल आसा हें भोव फामाद इस्कॉल सबार आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक ह्या इस्कॉलाक घालीचें म्हूण तांकां मोन कित्याक म्हळ्यार बरें स्टँडर्ड ह्या इस्कॉलाक आसा आनी ह्या इस्कॉलांत एक नियम आसा ह्या इस्कॉलाचे नियम कितें म्हळ्यार खंयच्याय धर्माची भुरगीं थंय जाल्यार बायबल सब्जेक्ट शिकचो ह्या इस्कॉलांत कंपल्सरी तुमी खंयच्या धर्माची जावं दी खंयच्याय बावार्थाची जावं दी एडमिशन करतना आवय बापायन सायन करूंक आसा आमचीं भुरगीं ह्या इस्कॉलाक आयिल्ल्या उपरांत बायबल सब्जेक्ट हाजे वयर एक तांकां सेपरेट सब्जेक्ट वर्सभर तांणी हो बायबल सब्जेक्ट शिकोवंक आसा आनी बायबल सब्जेक्ट भुरगीं हेर क्लासे बरीं सगळीं भुरगीं शिकतात आनी वर्साच्या अखेरीक ह्या बायबल सब्जेक्टांत एग्जाम आसता परिक्षा आसता हेर सब्जेक्टा बरींच आनी ह्या परिक्षेंत तुमी आयकल्यार विस्मीत जावंक पुरो ह्या परिक्षेंत पयलें दुसरें रँक येवचें क्रिस्तांवांक न्हय मागर हेर धर्माच्यांक दुसऱ्या धर्माच्यांक तांकां पयलें रँक वा दुसरें रँक मुखल्या रँकान येवचीं दुसऱ्या धर्माचीं कित्याक म्हळ्यार हेर दुसऱ्या सब्जेक्टा प्रमाणे कशें आसात ताजे बरींच बायबल सब्जेक्टी बायपाटा करून थंय शिकतात आनी एग्जाम बरयतात आनी तांकां पयलें रँक या दुसरें रँक मुखली रँकां फावो जातात पूण तांचे लागीं विचारल्यार तुमी म्हाका कोण म्हूण म्हणटात वा जेजू कोण म्हूण विचारल्यार ती कळीत ना ती म्हणटात तो थंय जल्मलो हांगा जल्मलो मोरी आनी जुजे ताजे आवय बापूय 30 वर्सां 33 वर्सां तो जियेल्लो अशें सबार इन्फॉर्मेशन ती दितात सबार माहेत ती दितात पूण जेजू कोण म्हणलो खरो अनुभव तांचे थंय विचारल्यार ती नेणात तांकां गुर्त ना जेजू कोण म्हूण जेजूचो खरो अनुभव जोण घेवचो भोव गरजेचो सिमांव पेद्रू ताणें जाप दितना तो कांय व्हडलो शिकिल्लो मनीस न्हय ताणें सड्ड कांय शिकोवना तो मास्टलीदरचो भाग्य जावन आसलो जाल्यारय ताच्या काळजांत तावन जेजू थंय कितें अनुभव ताका आसलो तो अनुभवा मुखांतर तो ही जाप दिता मोगाचें न्हू तुमच्या जिवितांत जेजू कोण तुमी जेजूक कोण म्हूण म्हणटात एक फावटी एका गांवांत एक धार्मीक संमेळ आशिल्लो व्हडलो अशेंच कशें हांगा फेस्त चलता तशें सबार लोक ह्या धार्मीक संमेळाक जमा जालो आनी ह्या धार्मीक संमेळ तो जाल्ल्या वरवीं
तांणी तें आयोजन केल्ल्यानी हो धार्मीक संमेळ आरंभ करतना पयलें साम नंबर 23 किर्तन नंबर 23 कोणी मुखार येवन व्हडल्यान सांगेत हे सांगचे वरवीं आमी हो धार्मीक संमेळ प्रारंभ करतले अशें म्हणून अनावन्स केलें. धार्मीक संमेळ प्रारंभ करचो किर्तन नंबर 23 सांगिल्ले वरवीं. कोणी येवन सांगेत, बसुल्ल्या ऑडियन्स पैकी कोणी येवन मुखार येवन किर्तन नंबर 23 सांगेत. तशें एक घटमूट तरणाटो दिंडो थंय धांवन उठलो, सीदा आल्तारीर आयलो, वेदीचेर आयलो आनी व्हडल्या ताळ्यान भोव सुडाळ उतरांनी ताणें किर्तन नंबर 23 सांगूंक सुरू केलें. व्हडल्यान तो म्हणलो, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. नितळ उदका थंय तो म्हाका आपोवन व्हरता. अशें व्हडल्या ताळ्यान सुडाळ उतरांनी ताणें सगळें किर्तन नंबर 23 सांगलें. आनी लोकांक व्हर्त संतोश जालो. सगळ्यांनी थाळयो पेटोवन ताका अभिनंदन पाठयलें आनी तो पाटी ताच्या जाग्यार येवन बसलो. उपरांत दिल्ल्या वेळान एकलो प्रायसो व्यक्ती म्हाकाय किर्तन नंबर 23 सांगूंक जाय म्हूण मुखार आयलो. देखून हें धार्मीक संमेळ आयोजन केल्ल्यानी म्हळें, ना आतांच आमी सांगलें, परतून कित्याक? प्रायसो म्हणालो, ना म्हाका सांगूंक जाय जे. हो प्रायस्त जाल्ले वरवीं जायत तुवें सांगेत म्हूण ताका एक अवकाश करून दिलो. तो वयर आयलो, ताणें सुरू केलें, सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदका थंय तो म्हाका आपोवन व्हरता. अशें सगळें साम नंबर किर्तन नंबर 23 ताणें सांगलें. आनी हें मुक्त जाले उपरांत सर्व लोकांच्या दोळ्यांनी दुकां गळूंक सुरू जालीं. थंय मौन आसलें. सर लोकांनी मौन सांबाळलें. पयलें तरणाट्यान सांगतना व्हडल्यो ताळयो पेटयल्ल्यो, ह्या म्हाताऱ्यान सांगतना, ह्या प्रायेच्यान सांगतना मौन सांबाळन सबार जाणांच्या दोळ्यांनी दुकां आयलीं. हें पळोवन हो तरणाटो विस्मीत जालो. हांवें इतलें बरें घान सांगतना लोकांनी ताळयो पेटल्यो, आतां कित्याक ही मौन सांबाळन रडटात? देखून तो तरणाटो मुखार येवन, कारण म्हाका गोत्त आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका किर्तन नंबर 23 भोव बऱ्या रितीन गोत्त आसलें. बऱ्या रितीन हांव जाणा आसलो आनी सुडाळ उतरांनी हांवें सांगलें. पूण हो मानेस्त, हो प्रायसो व्यक्ती, ताका किर्तन नंबर 23 न्हय, ताज्या की चड करून ह्या गवळ्याची बरी वळख आसा. त्या खातीर तुमी सगळीं मौन सांबाळन तुमी तुमच्या दोळ्यांत हांव दुकां येवन आसलीं म्हणालीं. आमकांय तशेंच मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजू विशांत साबार संगती आमी जाणाव. पूण जेजू बरो गवळी, खरो गवळी, आमचो हात धर म्हणल्या बरी आमकां तो आपोवन व्हरता. पासवो सोरो मेळटा थंय आमकां विशेव दिता म्हणलें आमी मानून घेतल्यार खंडीत आमकांय तो काळजांत संतोश येतलो. आतां आमी सांगाता, सोमी म्हजो गवळी म्हणलें कंतार गावया. पान नंबर 127 D58. सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पासवो सोरो मेळटा थंय सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदका थंय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका
सांगाता कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना मोगाच्या न्हू ह्या गवळ्याची खरी वळख आमकां आसा गे आमी भायर वचून विचारल्यार आमच्या दुसऱ्या भावार्थाच्या लोकांडे विचारल्यार जेजू कोण म्हण सबार सांगते ते सांगतात पूण आमी जेजूक जाणा आसची रीत दुसरीच आमी पातयेत हांव जेजू आमच्या हर एका संतोशांत आमचे सांगत आसता आमच्या दुखांत आमचे सांगत आसता आमच्या कश्टांत आमच्या दुखींत आमच्या बेजारायांत हर एका घडी जेजू आमचे सांगत आसता असल्या गवळ्याची वळख आमकां आसा आमी जेजूचें नांव जेजूचो गांव जेजूचे आवय बापूय इतले मात्र जाणा आसचे न्ही अगार जेजू आमच्या बोगल्यान रावता कशें गवळी कितले बोकरे थंय आसल्यार तांच्या बोकऱ्यांचो सांगात तो सोडिना तसलो जावन आसा आमचो सोमी जेजू तसली वळख आमच्या सोम्याची आमी करूंक जाय जो आमच्या वाजेलांत 10 अध्याय 10वी वळू जेजू म्हणटा हांव आयला ह्या संवसारांत जिवीत दिवंक आनी बरोन ओमतता तसलें जिवीत दिवंक खंडीत जावन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमकां सर्वांकी जिवीत दिवच्याक आनी बरोन ओमतवच्या मापान आनी आमचें जिवीत ह्या उतरांचेर आमी खंचोवन दवरूंक आसा जेजू आयिल्लो आमकां जिवीत दिवंक सबार पुटी आमच्या जिवितांत कश्ट येतात आमचे अस्कतकाय वरवीं आमी पातकां करता आनी आमी बेजारायत आसता थोडे पुटी आमकां कसली दिशात दिसना कितें घडटा म्हज्या जिवितांत हें कळना पिडा आसता आनी आमी कंगाल जातना आमच्या जेजूची बरी वळख आमकां आसल्यार सोमी म्हजो गवळी म्हाका कितेंच उणें ना म्हणली उतरां आमच्या मोती काडूंक आमी प्रयत्न केल्यार कसले कश्ट आसल्यार कसली बेजाराय कसली पिडा आसल्यार आमी खंडीत भावार्थान फूड करूंक शकतले हांव खंडीत जावन मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्यो जावन आसतलो आमचो अनुभव गो जेजू थंय आमचो वैयक्तीक संबंध कसो आसा आयच्या वांजेल आमी आयकलो तुमी कोण म्हूण म्हणटात पेद्रून जाप दिली ताजे तितके पयले आमी गेल्यार थोड्या अध्याया पयले आमी पळयल्यार जेजूचे शिष्य थंय मच्छव्यार ते आसतात आनी मच्छव्यार ते आसतना तितके पयस जावन कितेंगी सोलोन येवचें तांकां दिसता आनी सोलोन येवचें दिसतना तांकां भें दिसता हें मेल्लें जावंक पुरो म्हणून खावचें न्ही तांकां भोगतात आनी इल्ल्या वेळान ते म्हणटात हो सोमी जावंक पुरो हो सोमी जावन वचोंक पुरो आनी सांव पेद्रो म्हणटा हो सोमींच म्हणून तो जेजू लागीं म्हणटा जेजू जर तर तूं सोमी जाल्यार म्हाका ह्या उदकाचेर सोलोवंक फरमाय आनी जेजू म्हणटा ये मच्छव्यार ते हांव तुजो पांय तुजें मेट भायर काड आनी उदकांतल्यान सोलोन ये आनी सांव पेद्रो मच्छव्यांतल्यान भायर सरता उदकांतल्यान सोलोवन जेजू सरशेन समकता ताजी दिश्ट जेजूचेर खंचोवन तो सोलोवंक प्रारंभ करता उदकाचेर पूण इल्लोसो वेळ जातना ताजें गमान खंय दुसऱ्या कडेच तिल्यान वारें वादळ येयलें ताजे वयर येता आनी तो बुडतना सोमी ताका हात दिवन म्हणल्यार बरें अशें उखलून ताका राखता हें वांजेलाचें वाचप वाचतना हर एक पुटी म्हज्या मोतीक येवचें एक सवाल पेद्रू पागी जावन आसलो ताका उपयोंक बऱ्या रितीन गोतो आसलें कशें उपोवचें कित्याक म्हळ्यार तो मासली धरची ताजी ती काम जावन आसलें त्या खातीर ताका कशें उपेवचें हें बरें करून तो जाणा इतलें जाणा आसल्यार ताका त्या सोम्याच्या हाताची गरज पडली कितें अशें जावंक पुरो मोगाचें न्हू जेजू जावन आसा आमचो सोडवणदार आमच्या जिविताच्या बेजारांत आमच्या मोतीक कन्फ्युजन येतना आमी कितें करचें आमची व्रत समयस आमी विसरता ह्या वेळार जेजू आमचो सोडवणदार आपलो हात दिवन म्हणल्यार बरें आमकां वयर काडटा आनी आमच्या सर बेजारांतलो आमकां तो पयस व्हरता जेजू थंय तुमचो अनुभव कसलो केदाळपणी
तुमच्या जिवितांत ती तुमकां अशें भोगलांगे जेजून तुमकां हात दिवन वयर काडल्या बरें. कशें वेचीक परतून त्या बापाय सरचें फाटी येतना ताणें उमो दिवन आरावन धरून उमो दिलो. तुमकांय तुमच्या जिवितांत केदाळा तरी अशें भोगलांगे असल्या सोम्याच्या मोग आसो सोमी जावन आसो असलो अनुभव तुमकां जाला गे. सबारपणी जेजू म्हणटाना आमी चिंता जेजू आमची पातकां पळोवंक राखून आसा, आमकां केदाळा शिक्षा दिवची राखून आसा, आमचेर शिराप पडटा आनी सबार ह्या विशयांत नियाळ सोमेत सांगतात. जेजू जावन आसा मोग. जेजू आमकां बिलकुल शिक्षा दिवंक राखना. आमी कितें सुखी केल्यात तें पळोवंक तो राखून रावना. बगार उजवो हात दिवन आमी बेजारांत आसतना आमी थकता आसतना असो हात दिवन वयर काडचो जावन आसा आमचो सोमी. असल्या सोम्याची वळख आमकां आसा गे. थोड्या वर्सां आदीं आमच्या मेळाचो रेदमतरिस्त मेळाचो एकलो पद्र्याप हैदराबाद म्हळ्यार गांवाक रेतीर थंय गेल्लो. आनी थंय तो गेल्ल्या वेळार कशें हांगा सबार गायन आनी करूंक आसात, गायन करूंक गायन मंडळी जी आसा थंय एकलो तरणाटो ताका भेटता. हो तरणाटो भावार्थान बरोल्लो, स्पिरितान बरोल्लो म्हळ्यार बरें सक्कळ काम थंय तो करनासलो. देवाच्या उतरान देवाच्या प्रकाशान बरोल्ल्या बरी तो आसलो. आनी पद्र्यापान तूं भोव उमेदवंत दिसताय, भावार्थान भोव उमेदीन बरलाय आनी हाचे कडेन उलयतना तुजी काणी कितें, तुजो अनुभव कितें म्हूण विचारल्या वेळार ताणें तसो अनुभव ह्या पद्र्यापा कडेन असो सांगलो. पद्र्यापा हांव अन्य भावार्थ आसो, दुसऱ्या भावार्थांत हांव आसलो आनी म्हजी बापायची विरक्त जावन आसा आचार्याचें काम, भांगाराचो आचारी ताजो बापाय. अशें तांचें काम सदांचें काम ते करनासलें. आनी ताजी भयण व्हीलचॅरार, ताका पांय येनासले, चलोवंक ताका जायनासलें, त्या देखून व्हीलचॅरार तें आसलें. आनी देवाचेर, म्हज्या देवाचेर सगळो भावार्थ हांवें सांडलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजी भयणीक हुशार ना आनी म्हाकाय बरें काम नासलें. ताजे सगळो भावार्थ हांवें सांडलो. देव म्हळ्यार सड्डा हांव कांय पाती येनासलो अशें तो म्हणालो. पूण आवय बापय ह्या व्हीलचॅरार आसल्या भुरग्याक कशें म्हणी बरें करीजे म्हूण सबार कडेन दाक्तरां कडेन आसले सर दाक्तरा कडेन गेल्लीं. खंय सकड देवळांक पुरो वचून खंय सकड एक उपाय मेळटा तें सगळें सोदून तीं गेल्लीं. पूण ह्या चेडवाक कितेंच बरेंपण जावना, तें व्हीलचॅरारच आसलें. आनी एक दीस ताज्या बापायच्या शॉपाक एकलो खुरीस काडून येता. खुरीस पॉलिश करूंक, बरो भांगाराचें पॉलिश करतात न्ही, खुरिसाक जशें खुरीस काडून ह्या ताज्या बापाय लागीं येता आनी तो खुरीस घेवन बरें पॉलिश करून फाटीं दिता आसतना हो खुरीस पवित्र वस्त, त्या देखून थोडी इन्फॉर्मेशन ताजें हांव विचारता. ह्या खुर्साचें कितें वो कित्याक तुका म्हत्वाचो खुरीस अशें हो भांगाराचो आचार विचारता. आनी सगळें काणी तो खुरीस हाडून आयिल्लो व्यक्ती ताका सांगता. आनी सांगता आसतना आमचो देव गूण करचे तसलो देव, सर पिडा शिडा तो गूण करता, ताजो अनुभव तो ताका सांगता. अशें गूण करता म्हणटा आसतना ताज्या दुवेची ताका उडास येता. म्हज्या दुवेकी सगळ्या कडेन येलां, हांगा एक व्हरून पळया म्हूण तो चिंता. आनी थंय एक कडेन रेतीर आसली, रेतीर खंय आसली, ताचो एड्रेस आनी पुरो दिवन हो खुरीस काडून फाटीं येता. आनी रेतीरेच्या दिसा ही सगळीं आवय आनी बापूय ताच्या दुवेक ह्या रेतीरेक व्हरूंक तीं तयार करतात. व्हरूंक तयाराय करता आसतना हो तरणाटो कित्याक तुमी थंय व्हरतात, सगळो संवसार आमी ताका भोंवडायला, कितेंच बरेंपण थंय ताका जावना, हांगा एक व्हरून कितें फायदो म्हूण हांसोंक लागता. पूण बापायक आनी आवयचें काळीज दुसरें, खंय बरेंपण मेळ्ळ्यार जायत म्हणून तीं त्या दुवेक आपोवन व्हरतात. आपोवन व्हरून रेतीर असो पयलो दीस बरें भक्तीपणान मागतात, कितेंच जावंक ना. दुसरो दीस आयलो, भक्तीपणान मागतात, कितेंच जावंक ना. तिसरो दीस आराधनाच्या वेळार तें व्हीलचॅरार आसलें चेडूं एकच पटी उबें रावता. उबें रावल्लें पळोवन आसलें सगळ्यांक शॉक. देवान थंय एक अजाप केल्लें आनी आवय बापायक इतलो संतोश जालो, इतली खुशी जाली. आमच्या चेडवाक जेजून गूण केलें म्हणलो एक बरोसो आनी भावार्थ तांचे थंय उदेलो. आनी संतोशान म्हणल्यार बरी रेतीर येता ती फाटीं घरा आयली. घरा येतना हो चेडो रेतीरेक वचोना, घराच आसलो. तो हांसोंक तयार जाला. हांगा एक कडेन वचोन कालीस फाटीं आयल्यात म्हळ्यार बरी दार उक्तें करूंक
हांकां इल्लें हांचे इल्लें हास्य करया हास्या म्हणून दारूक तें करतना ताजे भयण व्हीलचेर नासतना चलोवन फाटीं आयलां. हें सकट कशें घडलें म्हूण ताका विस्मीत जालें आनी तोय ह्या जाग्याक गेलो. म्हाकाय तें वचून पळयचें कितें हांगा घडलां म्हणून. आनी हो हांगा जागे येताना तो मुखल्या हप्त्यांत रेतीर एक पयल्या बांकार बसलो. इल्ले बेगीनच गेलो. बेगीन थंय वचून थंय पावतना पाद्र्यापान कोण निसर्ड लोक नासलो. फाटल्यान तावन एकलो पाद्र्याप येवन ताजो हात धरून ताका म्हणालो, गॉड लव्स यू. जेजू तुजो मोग करता. इतलें सांगले उपरांत ताज्या जिणेंत सगळो बदलाव आयलो. आज तो गेल्ल्या गल्ल्या कडेन जेजूची वळख सांगून ताजो अनुभव सांगून जेजूची वळख सगळ्यांक दिवन आसा. तो जावन आसलो हो तरणाटो उमेदीन भरलो. जेजू ते अजापाच्या किसड जेजू तुजो मोग करता म्हणली उतरां ताज्या काळजांत भोव गूंड रिगली आनी तो जेजूचो मोग सर्वांक तो दिवंक पावता. जेजू जावन आसा मोग असलो अनुभव आमकां जाला गे. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वांजेलांत साबार कडेन आमी पळयल्यार आमचो सोमी कसलो म्हणलें आमी पळोव येता. पयलें काना शारांतल्या लग्नांत. काना शारांतल्या लग्नांत कितें केल्लें थंय तांणी जेजूक आनी मोरयेक आनी ताज्या शिसांक आपोवणें दिल्लें. आनी जेजू मोरी आनी ताजे शिस थंय काजाराक गेल्ले. आनी त्या वेळार जेजू थंय एक अजाप करता. उदक आसलें वायन करून तो बदलता आनी थंय काजाराच्या माल्याक काजाराच्या थंय घरांत व्हंकलेक आनी न्हवऱ्याक परतो संतोश भोगता ताजें थंय आसलें उणेपण जेजू भरती करता. आज तुमी नव्यानाक आयल्यात. तुमी आज तुमच्या जिवितांत जर तर जेजूक आपोवणें दिवना जाल्यार कशें काना शारांतल्या लग्नांत ताणें आपोवणें दिलें, तुमच्या जिवितांत जेजूक आपोवणें दिवन फाटीं व्हरा. कितें सकड उणेपण तुमचें थंय आसा, कितें सकड बेजाराय तुमचें थंय आसा, कशें तें काना शारांत ताणें भरती केलें, तुमच्या जिवितांत खंडीत जेजू भरती करतलो. आनी तुमची सर्वांची पातयेणी हिस्स जावन आसा म्हूण हांव पातयेतां. त्या खातीर आमी जेजू मुखार बसून ताजें आराधन करता. नातर आमची सबार कामां आसात ती करनासता आमी. जेजू आमचें उणेपण खंडीत जावन भरती करता म्हणली जावन आसा आमची पातयेणी. त्या खातीर काना शारांतल्या लग्नांत जेजूक आपोवणें दिल्ल्या बरी. तुमी जेजूक आपोवणें दिया. दुसरो व्यक्ती जावन आसा जेजूक आपोवणें दिल्लो शिमोन पेद्रू ताज्या घरा. शिमोन पेद्रून जेजूक ताज्या घरा आपोवणें दिल्लें आनी जेजू ताज्या घरा वतना ताजी ससूमाय तापान आसली. तिका ताप येतलो पूण जेजून तिका गूण केलें आनी तिजो ताप सुटलो आनी ती जेजूची आनी ताच्या शिसांची सेवा करूंक लागली. मोगाचेनो, तुमच्या जिणेक जेजूक आपया. आमकां सबार दुसऱ्या नमण्याच्यो पिडा आसात. मोतीची पिडा जावंक पुरो, कुडीची पिडा जावंक पुरो, अश्यो सबार पिडा आमकां आसात. खंडीत जावन जेजू आमची पिडा गूण करतलो. गूण करना तरी सबार फुटी आमी सबार मागोन आमची पिडा गूण जायना. गूण करना तरी आमची पिडा सोसूंक खंडीत जावन जेजू बोळ दितालो. तें भोव गरजेचें जावन आसा. सबार फुटी सबार जाणांक गूण जातात पूण आमकां पिडा आनीकय आसता. पूण जेजूचें बोळ, जेजूचो आदार आसल्यार खंडीत जावन आमची पिडा सोसूंक आमी पावतले. हांव त्या देखून कशें शिमोन पेद्रून ताज्या घरा जेजूक आपयलें, तुमी तुमच्या घरांनी तुमच्या जिवितांत जेजूक आपोवन व्हरा. तिसरो व्यक्ती जावन आसा जायरस. जायरसाची धूव मरण पावल्ली आनी जेजू वचून तिका जिवंत करता. आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत मरण पावल्या तसल्यो संगती सबार आसतात. आमी मरण पावना जावंक पुरो पूण मरण पावल्ल्या वा जिवनांतल्यो संगतीच सबार आसूंक पुरो. जावंक पुरो व्हंकले न्हवऱ्या थंय आसलो संबंद, जावंक पुरो आवय बापूय भुरग्यां थंय आसलो संबंद, हो हातूंत जीवच ना जावंक पुरो, मरण गेला जावंक पुरो. असलो संबंद जेजू खंडीत जावन जीव करतलो. तुमी जायरसा बरी जेजूक आपोवणें दिवन तुमच्या घरा आज आपोवन व्हरा. खंडीत जावन तुमच्या
घरांत कितें सकट जीव नातलें आसा खंडीत जावन जेजू जीव करतलो आनी आमकां शांती मेळटली. आनी अखेरचो व्यक्ती आमी कशें विसरूं येता, जाकेव जेजूक पळोवच्या खातीर वयर रुमडीच्या रुखार सोडलो, मोठवो तो जावन आशिल्लो आनी जेजूची दिश्ट ताजेर खंचता आनी तो आपोवन जेजू ताका आपयता आनी तो ताका आपोवन घरा व्हरता. आनी उपरांत जाकेवाच्या जिवितांत कितें सकट घडलें आमी जाणाव. जाकेव एक पातकी तो आशिल्लो, सुंकागार तो आशिल्लो, ताजें सगळें जिवीत बदलोन तो नवो व्यक्ती जाता आनी तो म्हणटा हांवें जर तर कोणाचें लुटलां तांकां 4 वंट्यांनी हांव फाटीं दितां आनी दान धर्म करता अशें म्हणून ताणें सबार संगती केल्यो. जाकेवाचें जिवीत बदल्लें. मोगाच्या न्हू आमी सबार फुटी असल्या पातकांत म्हणल्यार बरी जेवण आसा जावंक पुरो. पाताक म्हणल्यार आमकां कोशें ताची खंचवणूच ना जाल्यार जावंक पुरो. जेजूक आमच्या जिवितांत आपयल्यार आमचे पातकी जिणी बदलोवन आमी जाकेवा बरी नवी मनशां जावंक पावतले. हांव त्या खातीर शर्मोवाच्या नियाळाच्या अखेरेक 3 संगती हांव तुमकां सांगूंक आशेतां. आज जेजू विशयांत आमी नियाळ केला आनी जेजूक आज आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमी आपयता. 3 तुमच्या जिविताच्या भागांत तुमी आपया. पयलें आमच्या आदल्या जिणयेक, आमच्या आदल्या जिणयेची सबार घडितां आनी की आमकां दूख हाडटात जावंक पुरो, बेजारायन आमकां भरतात जावंक पुरो. आनी ह्या वेळार थंय आदल्या जिणयेंत घडिल्लीं सर कोडू घडितांचे अनुभव आमकां आसात. जेजूक सांगा आदल्या जिणयेंत असले सर घाय गूण कर, हाचे वरी म्हाका सर बेजाराय गूण कर सोम्या म्हणून भक्तीपणी मागात. दुसरें जावन आसा जेजूक तुमच्या मुखल्या जिणयेचेर आपया. मुखल्या जिणयेंत कितें कोणना, म्हाका हांव म्हातारी जाताना कितें घडटलें कोणना, कोण म्हाका पळयतात, आमच्या भुरग्यांक बरें काम मेळटा की ना गे, असल्यो सबार बेजाराय कंती आमकां आसात. सोम्याक तुमच्या मुखल्या जिणयेक आपया आनी खंडीत जावन सोम्याच्या हातांत सोलोन तुमी सोलोन आसतना सोमी सर बरेंच करतलो. आनी तिसरें तुमच्या आतांच्या जिणयेंत सोम्याक आपया. सोमी म्हणटा हांव जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा. त्या खातीर आतांच्या जिणयेंत सोम्याक आपोवन सोम्या म्हजो हात धर, कशें सांव पेद्रूक तुवें हात धरून राखलें तशें म्हाकाय हात धर मुखार व्हर. कशें तुजी दिश्ट जाकेवासर कंतली तशी म्हजे वयरी दिश्ट घाल. कशें तुवें हेरांक गूण केलें तशें म्हाकाय गूण कर. अशें भक्तीपणान जेजूक तुमच्या जिवितांत आपोवन दिया. खंडीत जावन जेजू तुमचो हात सोडचो ना. आमी हात दिवच्या की पयलें जेजू ताजो हात आमकां दिता. जेजू जावन आसा मोग, आमचो सर्वांचो मोग तो करता. ह्या उतरांचेर पातयेवन आतां आमी गावया कंतार जेजू तुजेर हांव पात येता. तुझे हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुझे हांव पात येता जेजू मोगाळा. कष्टाची मोडा उचल आया वेळा. तुझे हांव पात येता जेजू मोगाळा. तू म्हजो is more
मौनपणे आमची सगळी जिणी सुमयाक समर्पून दिया. हात सोडा, ल्हानशें मागणें आमी मागया. मोगळा सुमया जेजू, मोगळा सम्या जेसू, तुज्या उतराचेर आमी नियाळ केला. तुझ्या उतराचेर आमी नियाळ केला. तुजो अनुभव आमच्या जिवितांत कितें म्हूण आमी पळयला. तुझो अनुभव कितें जिवितांत आमी पळयला. मोगळा सुमयात आमची सगळी जिणी तुज्या हातांत समर्पिता. मोगळा सम्या आमची सगळी जिणी तुझ्या हातांत समर्पण दिता. कशें तूं सिमोन पेद्रूच्या ससुमायक गूण केलें, जशें समारीच्या सीक तुवें गूण केलें, तशें आमच्या जिणयेंत येवन आमची सर पिडा शिडा गूण कर. तशें आमच्या जिवितांत ती सकट पिडा शिडा तूं गूण कर. कशें जाकेवाचेर तुजी दयाळ दिश्ट तुवें कांसयली, तशें जाकेवाच्या घरांत तुजी दिश्ट कांसयली, तशें आमच्या जिणयेर तुजी दिश्ट कंसय. तशें आमची जिणयेंत तुजी दिश्ट कांसय. सर आमची बेजाराय, सकट आमची बेसराय, सर आमची मुखली योजना सर आमची मुखली योजना तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता. तुज्या हाती समर्पण दिता. आमकां पवित्र जिणी जिवंक खुशी आसा सुमया. आमकां पवित्र जिणी जियोंक खुशी आसा सम्या. सबार पोटी आमचे अस्कतकायेक लागून आमी सुकोन पडटा. सबार पोटी आमच्या अस्कतकायेक लागून आमी सुकोन पडटा. सुकोन पडलेल्या वेळार सुकोन पडलेल्या वेळार सिमोन पेद्रूक हात दिल्ल्या बरी. सिमोन पेद्रूक तुवें हात दिल्ल्या बरी. आमकांय तुजो हात दिवन उखल. आमकांय तुजो हात दिवन तूं उखल. आमकां तुजो मोग अनुभव करूंक आमकां तुजो मोग अनुभव करूंक जाय आसची कृपा आमकां तूं दी. जाय आसली कृपा तूं आमकां दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमचे दोळे आमी धांपया. देवाच्या शब्दा मुखांतर आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या जेजूक अर्घ आमी दिवया. जेजून ताच्या उतरां मुखांतर आमकां नवो बरवोसो नवें जिवीत ताणें आमकां दिलां. ह्या देवाच्या उतराच्या नियाळाचेर आमी आयकलें जेजून ताच्या शिसांक एक सवाल केलें, हांव कोण म्हूण तुमी म्हणटात. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हेंच सवाल जेजू हर एका घडये हर एका पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हर एका मिसा वेळार आमकां सवाल विचारता. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणे, म्हज्या मोगाच्या भुरग्या, तुज्या जिवितांत हांव कोण जावन आसा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, एक घडी दोळे धांपून मौन रावन तुमच्याच जिवितांत थोडो नियाळ करून पळया, जेजू म्हज्या जिवितांत कोण जावन आसा. जेजू म्हाका कितें जावन आसा. जेजून ह्या घडये परत म्हाका तें सवाल विचारल्यार हांव जेजू कोण म्हूण सांगूंक शकत. आमच्या जिविताच्या विविध घडितां वरवीं जेजू कोण म्हणलें तो आमकां दाखोवन दिता. थोड्यांक जेजू एक सोडवणदार जावंक पुरो, कित्याक तांणी पातकाचे जिणेंतावन बऱ्या नव्या जिविताक वेताना तांणी जेजू एक सोडवणदार म्हूण तांणी अनुभव केला जावंक पुरो. जेजू म्हणल्या नांवाचें अर्थ जावन आसा देवाचें सोडवण. थोड्यांनी जेजूक मागलेलो म्हणलो अनुभव केलो जावंक पुरो. तांच्या सर्व पातकी जिणेंतान तांकां सुटका दिल्लो एक मागलेलो क्रिस्त. आनी आमकां थोड्यांक जेजू एक दैवीक वैज जावंक पुरो. सबार पोटी आमच्या जिवितांत पिडा शिडेन सांपडल्या वेळार, आमच्या कुटुंबाची थोडी पिडा शिडेन आसतना, आमची भुरगीं पिड्या शिडेन आसतना, मारेकाक पिडेक वळख जाल्ल्या थोड्यांनी मागणें केल्ल्या वेळार जेजून आमकां गूण केला जावंक पुरो. अशें तो आमच्या जिवितांत एक दैवीक वैज जाता. सबारांक आमकां थोड्यांक आमी देवातावन पयस वेताना, सुकोन गेली शेळी जावन पातका वरवीं पयस वेताना आमकां देवाशी
पाटी हाडचो आमचो मोग करचो सोमी एक बरो गवळी जावंक पुरो आनी सबारांक तो एक इश्ट जावंक पुरो पातकांतान बोगसाणें दिवन आमच्या सांगाता सदांच रावचो एक इश्ट जावंक पुरो अशें देव सबार लोकांक सबार रितीनी तसो अनुभव आमकां दिता जेजू जावन आसा इमॅन्युएल देव आमच्या सांगाता सांजो आमच्या वांजलांत जेजू म्हणटा हांव तुमकां अनंत बरी सोडून वचना पगार परत हांव तुमच्याशी पाटी येतलो मातेवाच्या वांजलांत आवजवर अध्याय 27 जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो आनी ह्याच बसावणेक सरी जावन ताची बसावणी पाळच्या खातीर सोमी जेजू क्रिस्त एक खालतो ह्या उंड्या रुपार आमच्या सांगाता सदांच आसा आमकां ताणें अनंत बरी सोडून वचोना तो ताची बसवणी सदां तो पाळटा म्हणलो आमचो बरवसो आनी जेजून म्हणला मागा तुमी घेतल्यात सोदा तुमकां मेळटलें बडया तुमकां उक्तें जातलें जें कितें तुमी म्हज्या नांवान म्हज्या पापा लागीं मागतात तें तुमकां म्हजो बाप दितलो हे जावन आसा आमची पातयेणी जें कितें आमी जेजूच्या नांवान बापा लागीं मागता हांव तें आमकां सर्गीचो बाप खंडीत जावन दितलो तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो जेजू ताची बसावणी केदींच सुखयना तो आमच्या सांगाता ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आसा त्या देखून त्याच भावार्थान त्याच बरवशान पातयेवन येवन सगळ्या काळजान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या मनान जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां मागोवंक जाय जें कोणें आमकां मागोवंक सांगलां जें कोणें कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण आमकां कळीत आसा त्या सर्व मनशांक आमच्या मती हाडया हर एका मनशाक तांच्या नांवान जेजूच्या पांयां तळा समर्पिया आनी जें कितें आमी जेजूच्या नांवान देवा लागीं मागता आमकां मेळटलें म्हणल्यार बरवशान आयच्या दिसा जेजूच्या नांवान आमी मागया तुमची जबाब सोम्या आमचें मागणें आयक पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी सर्व लोकांची जतन करच्याक कुटुंबांत वडिलांनी आपले तबेन दिल्लेल्यांची जतन करच्याक राष्ट्रांत मुखेल्यांनी निस्वार्थी मनोभावान सेवा दिवचें शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांक आदर्श गवळी जायचें हुद्द्यार आसलेल्यांनी तांची सेवा निस्वार्थपणी दिवचें भुरग्यांनी आपल्या वडिलांक गवळ्या काल आसलेल्या शेळ्यां भाशेन मायपाशांनी जियेचें वाट चुकलेल्यांनी परत सारकी वाट धरिचें पातक्यांनी आपलें पाताक रडून जिणी बदलचें आमच्या फिरगजींनी आमच्या ह्या पुणशेतांत्र सर्व लोकांक एका गवळ्या काल एक हीण जायचें कुटुंबा मदें समाधान राज करूंक आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायांत सर्वांनी क्रियात्मक जायचें आमच्या वाड्यांनी आमी एकामेकाक सहकार दिवन सेवाचो मनोभाव रुपीत करीचें लढाई झगडें दुस्मानकाय आसलेल्या कुटुंबांनी समाधान जायचें आमची कुटुंबां अभिवृद्धीच्या मेटांनी चलोवंक आमच्या फिरगजीन तुजें राज बऱ्या करण्यांनी परजळोवंक म्हणून दुबळ्या धाकट्यां खातीर अभिवृद्धीची कामां जावं म्हणून आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या जेवणान सर्वांनी वांटो घेवचें कर म्हणून
आमचे संघ संस्थे जिवाळ क्रिस्ताक साक्ष जावचे तसले जावं म्हणून आमच्या फिरगजीच्या याजकांक धर्मिकांक आनी विविध रितीन सेवा दिवच्या मुखेल्यांक सुरसुरीत जावचे कृपा दी म्हणून कृपेचो झरी जोडोवंक आशा वडाय म्हणून जेजू आमचो कुटुंबाचो राय जावन आसा. ताणें आमच्या कुटुंबांत रायपणाचें स्थान घेवचें म्हणून दादल्या आनी स्त्रिये मदलें मोग सडोवन दी म्हणून आमच्या मलगड्यांक बरी भलायकी दी म्हणून आमच्या पिडेस्तांची सेवा करूंक उदार मन दी म्हणून आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान हाडूंक पेसाडेशें कर म्हणून आमच्या भुरग्यांक शेगुणी जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करूंक प्रेरण दी म्हणून आमच्या भुरग्यांनी शिकपांत अभिरुची दाखयशें कर म्हणून आमच्या युवजनांक बरें काम लाभय म्हणून आमल पियोने मादक द्रव्या इत्यादी गुलामनी सुटका जोडीशें कर म्हणून सर्व सांद्यांनी कुटुंबाच्या वडिलांक मान दिवंक कलतेपणी रावंक शिकय म्हणून जे कोण कुडीच्या पिडेंत सांपडल्यांत कॅन्सर पिडेंत आसात थोडी लास्ट स्टेजीर आसात थोड्यांच्या ब्रेन ट्युमर जाला थोड्यांचे किडनींत पासो जाल्यात लिवर सिरोसीस जाला हार्ट अटॅक आयल्यात ह्या सर्व मनशांक आमी आतां देवा मुशी समर्पण दिवया आनी तांकां बरी भलायकी दी म्हूण मागया. सोम्या आमचें मागणें आयक. सबार लोक मोतीच्या पिडेंत सांपडला सायकोलॉजिकल पिडा कितें उलयल्यार किरकिर जाता टेंशन आसा स्ट्रेस आसा स्ट्रेसा वरवीं डायबिटीज आयला BP चडल्या ह्या सर मनशांक आमी देवा मुखार समर्पण मागया. सोम्या आमचें मागणें आयक. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवंक बरी मोत दिवंक आनी आमच्या भुरग्यांनी बरें शिकोवन बरें काम जोडन तांच्या वडिलांक तांणी बरे रितीन मोग करून तांचो सेवा करूंक जाय अशी कृपा दी म्हणून हांगा आयिल्ल्या आमी सर्वांनी जें कितें आमच्या मतींत आमच्या काळजांत आसा तें सर्व आमी देवा मुखार समर्पिलां आनी सबार संगती आमच्या काळजाच्या गुंडायांत रमोवन आसात ते आमकां उसारूंक जायनात. सबार जाणांनी सबार रितीची तेसावां घेवन हांगा आयल्यांत सबार जाणांनी आमच्या खातीर माग म्हूण सांगलां आनी सबार जाणांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. ह्या सर लोकां खातीर आमी थोडो वेळ मौनपणी मागया. मोगळा सोम्या जेसू तूं जावन आसाय जिवाचो दातार. तूं आमकां सर्वांक रचताय आमकां नव्या जिवान भरताय आमकां नवें जिवीत तूं दिताय आनी आज आमी तुज्या मुखार उबारची सर मागणी जी वैयक्तीक गरज आमचे खातीर आसात जे कोणी आमचे खातीर मागोंक सांगलां जे कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा ती सर ह्या वेळार तुज्या पांयां तळ आमी समर्पिता. सोम्या ती तुज्या मोगान स्विकार कर आमची मागणी तूं मानून घे आनी जें कितें आमी उसारल्यांत आनी उसारोनात ती मागणी तूं सर जाणाय. सोम्या तुज्या काकुळटीन तुज्या दयेन ती सर मागणी आमकां मेळ्ळाशी कर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आतां आमी एक गीत गावया. आमचे सर्व कश्ट बेजाराय समस्ये पिडाशिडा आमचे सर्व गरज कुटुंबाचे गरज हे सर्व जेजूक समर्पण ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂತರ್ ಗವ್ಯ. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 133 133. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು
Alleluia, Alleluia, Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಗಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಿ ತಾಯಿಯಾಗಿರು, ಸೋಲಿನ ಸಮಯದಿ ತಂದೆಯಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ಕಷ್ಟ ಬರುವ ಸಮಯದಿ ಗೆಳೆಯನಾಗಿರು, ಸಂಶಯದ ಸಮಯದಿ ಆತ್ಮನಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. सगळे आमचे हात उबार म्हणया हालेलुया. आमची सगळी मागणी काळजाच्या अथरेक देवा म्हाका समर्पया. आमची पिडा शिडा, आमचे समस्ये, आमचे कितें आसा देवा म्हाका समर्पया. आमचे कुटुंब देवाक समर्पण दिवया. आमचे काम, आमची भुरगीं, आमचे शिकप, आमची कृषी देवाक समर्पण दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. समय आमच्या जिवितांत ये, आमकां गुण कर, आमकां सर पिड्या शिड्यांतले राखून वच. आमच्या समस्यांत आमचो इश्ट जावन आमच्या जिवितांत ये, आमच्या दुखांत आमच्या सांगाती जावन पवित्र आत्म्याक झाडून आमच्या काळजांनी जो मोग उपसाय. आनी अशें तुका अनुभव करूंक जाय अशी कृपा आमकां सदांच दी म्हूण मागता हांव. हालेलुया. थोडो वेळ मौन रावन आमच्या काळजांत जेजूचे संगातपण अनुभव करया. जेजू ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखांतर आमचो मोग करता, आमकां ताची दया दाखयता, ताची खाकूळट आमकां दिता, ताचें समाधान आमकां दिता, ताची भलायकी आमकां दिता. मौनपणी आमच्या काळजांत ताची शांती, ताची भलायकी, ताची काकूळट, ताचो मोग अनुभव करया. साक्रामेंताच्या आराधना खातीर आमी दिंबी घालया आनी सांगाता गावया. येद्या व्हडा साक्रामेंता.
Etiaona Sacramenta Sestanaman Kuruya Porvilyatya Rupabodlam Novyoriti Adaya Sırvolveca ıskıtvisya Babartace berdivya Sışim Bapa Sışim Puta Ullasani stutiza Otri Mahima Sesta Sesta Ekastaryan Asita Duka Dugay Chasirita Sumasami Navarta Amen. प्रार्थूया. ए देवा विचित साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तूं आमचो गवळी म्हूण दिसपडतें वळखून तुजे सरशीन दावोन येशें कर. तुमची येताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. Tinur bentuk kana bertau sumia Dinwashi kalsa Ukar banta Jile tamcha tuja vichiteля sumia Kite pati amite Mokan tuja sumya amka tuve posta Raklai gaye tuja Kalsa mona namka tuve ekvotaila Gopan Krista Jesucha Bhakti nurbentu kana vartau sumia Dinwashi kalsa Ukar banta Jile tamcha tuja vichiteля sumia Kite pati amite बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज जेजूच्या टेम्पलांत बेटवण्याचे फेस्त आमी संभ्रमता. क्रिसमस फेस्त जावन 40 दिसा जातात आनी रिवाजे प्रमाणे जेजूच्या आवय बापयन ताका टेम्पलांत बेटोवंक म्हणून आपोवन व्हेल्लें. आनी टेम्पलांत थंय बेटोवंक व्हरतना सिमियाव आनी अन्ना पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल बरोवन ती
जेजूक परगट करतात. आमी हांगा ह्या देव तेंपलाक पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल हांगा आयल्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक सालोरेसा मुखांतर देवाची मजत मागोवंक आमी हांगा आयल्या. आमी आमच्या जिवितांत सोम्याक परगट करूंक, सोम्याची विशेष कार्यां महिमा परगट करूंक जायाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. आनी हे मिसाचें बलिदान फावो ते पर्यंत भेटोवचे खातीर आमी केल्लीं सर पदकां, आमी केल्लीं सर सुखी आमच्या मोती काडन देवातावन आनी एकामेकातावन भोगसाण मागया. आनी आमकांच आमी हे मिसाचें बलिदान फावो ते पर्यंत भेटोवच्याक तयार करया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो अवसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भुरग्यांक संस्कार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या संस्परादवलागी अनाधिकाराकून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, Cristo काकलूत कर, Cristo काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुना, सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता. आमची काकलूत कर, तू बापाच्या उच्या कोस्तार आमचे माते मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आमचे मनशां सैम घेतले आनी ताका देव मंदिरांत भेटयल्लो तो दीस आमी संभ्रमता. आमची काळजां आनी मोनां नितळ करून तुज्या मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन.
आमीन. मलाकी प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें सांगता, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुताक धाडटलों, आनी तुमी सोदतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिराक येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबारांचो सर्वेस्पर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक सकात? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावोंक जायत? कित्याक सोनाराच्या उज्या सारको, दुबियाच्या कारा सारको रुपें नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो. रुप्या आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेदना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक भेटोवण्यो करूंक तांच्यान जातलें. जशें आदल्या काळार पुर्विल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसालेमाच्यो भेटोवण्यो सर्वेस्पराक मानताल्यो, तशें आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडूपकार. उबारा तुमचे दारवोन, तुमी दारवोट्यानो. मी कुंदरा तुमची बागलां, तुमी प्राचीन दारानो. मैमे वोंत्राजा तांतल्यान भितर सोरो. तोस सर्वेस्पर बलिश्ट आनी धैर्यादी झुजांनी जैतेवोन सर्वेस्पर तो. तोस तो दळबारांचो सर्वेस्पर, तोस तो मैमेवोन त्राजा. कोण तो मैमेवोन त्राजा सर्वेस्पर सोबितो. कोण तो मैमेवोन त्राजा सर्वेस्पर सोबितो. उभी राहा. Alleluia, alleluia, alleluia,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार मोरयेच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिणें नितळ जावचो दीस आयलो. देखून तांणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चेरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक तांणी देवळाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायल्या प्रमाणे एक जोड कवडे ना जाल्यार 2 पारव्यांची पिलां तांणी बलिदान दिवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतालो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदरगतेची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाखाल तो देवळाक आयलो. नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणालो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसूंक दी, कित्याक तुजी बसावणी तुवें पाळ्ळी. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवची आनी महिमा तुजे परचे इस्रायेलाची. सिमियावन बाळका विशयांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापाय विचमीत जाली. तवळ सिमियावन ताका आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवय मरयेक ताणें म्हणलें, फळे देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दरीचे तलवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातालो. हे वरवीं साबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती आशेर कुळयेची धूव पनवेलीची. ती आतां चड उतर प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जेल्ल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची ती सेवा करताली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाचे सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सकट ताणें कळन जातच गलिलियांतल्या आपल्या नासरेत शाराक ती फाटीं गेली. भुरगो वाडोवन येताच घटमूट जायत आयलो आनी जणवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी बाळकाची जख देव तेंपलांत भेटवणें केल्लें हें फेस्त आमी समारंभतांव. आनी हें फेस्त एक गांसी बरी आसा. ही गांस 2 चैन जोडटा न्ही आनी एका संख्या बरी 2 शहरां एक सांको एक करता. त्या प्रकार आयचें फेस्त जावन आसा. हें फेस्त जेजूच्या जल्माचें आनी जेजूच्या पाशाव आनी मरणाचें हे 2 घडीत एक करता. हें फेस्त क्रिस्मस काळ आनी करेजमाचो काळ ह्या 2 काळा मदें एक सोंको वा गंस जावन हें फेस्त आसा.
मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पोरण्या सल्ल्यांत आमी द्वितीन लेवी शास्त्रांत वाचल्यार सबार नियमां देवान दिल्लीं त्या शास्त्रांत आसात. आनी ह्या नियमा प्रमाणे जेन्ना एक स्त्री एका चेरक्या भुरग्याक जल्म दिता तिणें त्या चेरक्या भुरग्याक 8 दिसां उपरांत सुन्नात करूंक देव तेंपलाक व्हरूंक जाय आसलें आनी त्या 8व्या दिसा त्या चेरक्या भुरग्याक नांव दितलें. आनी 32 दिसां उपरांत तिचे शुद्धपणाचे दीस येतले. हे चेरको भुरगो जाल्यार अशें 40 दीस तिका शुद्ध जावंक एक समय दिताले. आनी एका वेळा एक चेडू भुरगें जल्मलें जाल्यार त्या स्त्रियेन 80 दीस शुद्ध जावंक आसलें. चेरको जाल्यार 40 दीस, चेडू जाल्यार 80 दीस. आनी अशें आसतना आयच्या ह्या फेस्ता दिसा मैजेच्या नियम शास्त्रा प्रकार 40 दिसां उपरांत जुजे आनी मरी जेजूक देव तेंपलाक भेटोवंक हाडटात. देव तेंपलाक भेटयतना साबार संगती थंय जातात. एक प्रथम जनीत चेड्या भुरग्याक देवाक अर्पोवंक जाय आसलो वा त्या देवाच्या सेवेत हांव ताका सोडून घरा व्हर येत आसलो. हे 2 संगती करयेत. देवाच्या सेवेत हांव ताका सोडूंक जाय जाल्यार तांणी एक बोकरो दिवंक जाय आसलो. सड्ड क्रेस्त जाल्यार बोकरो दिताले. थोडी दुबळी आसल्यार 2 कवडे वा 2 पारवाची पिलां दिताले. अशें आमकां कळून येता की मोरी आनी जुजे इल्लीशी दुबळी जावन आसली देखून तांणी 2 पारवे मात्र दिल्ले. आनी 5 शेकेल नाणी त्या याजकी वर्गाच्यांक दिवंक आसले. आनी अशें जुजे आनी मरी आयच्या फेस्ताच्या दिसा आमकां कितें शिकोवंक आशेतात. जें कितें नियम शास्त्रांत बरयल्लें आसा, जें कितें देवान आमकां उपादेश दिल्यात, जें कितें देवान आमकां नियम दिला तें आमी पाळोवंक जाय. पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, मरी जेन्ना गर्भेस्त जाली ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. कसल्याय मनशाची गरज तिका नातिल्ली. पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाली. ती नितळ आसली. तिका नितळ करची परत गरज नातिल्ली. तरी जुजे आनी मरी देव तेंपलाक येवन नितळ जातात. दुसऱ्यान जेजू देवाचो पूत, तो ह्या संवसाराचो सोडवणदार, मेस्सिया, क्रिस्त, ताका देवाळाक भेटोवची गरज नासली कित्याक देवाळच ताच्या खातीर भेटोवन दिल्लें. तरी जुजे आनी मरी जेजूक देवाळाक भेटयतात. आनी अशें आमकां शिकयतात की जें कितें देवान सांगलां तें आमी आमच्या जिवितांत पाळल्यार आमी एक नितीवंत रितीचे जिणी जियोंक शकतले. देवाचे आशिर्वाद आमचे थंय सदांच आसतलें. आनी ह्या वांजेलाच्या आखरेक अशें बरयल्लें आसा, देवाची मजत ताचेर आसली कित्याक तांणी देवाची नितीशास्त्र कितें आसा, नियमां कितें आसात तीं पाळिल्लीं. दुसऱ्यान मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या फेस्ता दिसा 2 जाण व्यक्तींचो उल्लेख केला. पयल्यान सिमियांव, तो एक प्रवादी जावन आसलो, एक प्रायवंत मनीस जावन आसलो. तो पवित्र आनी भाग्यवंत जिणी जियेतालो आनी न्याय नितीची जिणी तो जियेतालो. देखून बायबल सांगता, आयचो वांजेल आमकां सांगता, पवित्र आत्म्यान ताका पयलेंच सांगिल्लें जेजू येवची वेळ केदाळ येता. पवित्र आत्म्यान ताका सांगिल्लें जेजू येता म्हणसर तुका मरण मेळचें ना. अशें जेन्ना आमी भाग्यवंतपणाची आनी पवित्रकायाची आनी न्याय नितीची जिणी जियेता आमी पवित्र आत्म्याचे इश्ट जाता. आनी पवित्र आत्मा आमकां तवळ तवळ जें कितें बरी जिणी जियोंक जाय, जें कितें देवाची बसावणी आसा ती आमच्या जिवितांत कशें पूर्ण जाता, कशें संपूर्ण जाता म्हूण आमकां पवित्र आत्मा सांगून दिता. त्या देखून आमी सिम्यांव प्रवादी बरी एक भाग्यवंतपणाची न्याय नितीची जिणी जियोंक आयचें फेस्त आमकां आमंत्रण दिता. आनी तिसऱ्यान जावन आसा एक प्रवादीण, अन्ना म्हणली एक प्रवादीण आसा. ती प्रायवंत मनीस, आशेर कुळयेची पानवेलाची धूव म्हूण आमकां हांगा सांगून दिला. तिच्या लग्ना उपरांत ती एक विधव जावन जियेली. तरी ती देवाळांतच जियेली. देवाळ सोडून ती खंय वचनासली. हाचो अर्थ कितें,
सदांनीत ती मागण्यान तिची जिणी करसिताली, उपासान तिने तिची जिणी करसिल्ली आनी अशे मागणे आनी उपास केल्ल्या मुखांतर देवाची इश्ट ती जाल्ली. आनी जेन्ना क्रिस्त अचानक आयच्या पयल्या वचपाच्या प्रवाद्या प्रमाणे अचानक रितीन तेंपलाक आयलो तेन्ना तिका कळून आयलें की क्रिस्त देवाचो मनीस ह्या तेंपलाक आज आयला आनी तिकाय क्रिस्ताक पळोवचें एक भाग मेळ्ळें. जशें शिमांक पवित्र आत्म्यान सांगिल्लें तिकाय देवान क्रिस्ताक पळोवचें भाग दिलें आनी तिणें क्रिस्ता विशयांत सर्व लोकांक प्रसार केलो. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेन्ना आमी मागण्याची जिणी जियेता, उपासाची जिणी जियेता, दंडवणी करता, तेन्ना आमी क्रिस्ताक आमच्या जिणेंत वळखून घेवं येता. सबार फावटी आमी मिसाक वेता, आराधन करता, नवेनाक वेता, तरी आमकां देवाचो अनुभव चडपेटी जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या प्रवादिनी बरी नितळ उपासान भरलेली मागण्याची जिणी जियेल्यार देव आमकांच तो आमकां दाखोवन दिता. जेजू म्हणटा नितळ काळजाची कितली बागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. नितळ जाल्ल्यांक देव तांकांच प्रकट करता. तर मग अशें भावांनो आनी भयणीनो, आज हें फेस्त समारंभतना आमकांच आमी विचारया, आमी झुजे आनी मरी बरी देवाची नियम शास्त्र पाळता गे, देवाची उपदेश पाळता गे, देवाच्या उतरा प्रकार आमची जिणी जियेता गे, वा ह्या संवसारी जिणयेंत संवसाराचे नियमां संवसाराची मौल्यां पाळोवन संवसारी जिणी एका देवबिरांत नासलेल्या जिणी जियेता गे. दुसऱ्यान सिमांव आनी अन्ना प्रवादिनी बरी एक भगेवंतपणाची, न्यायनितीची, मागण्याची, उपासाची जिणी जियेता गे. हे दोन सवाल ह्या फेस्ता दिसा आमी आमकांच विचारूंक जाय. आनी आमकां सर्वांक पविस्नाना वेळार तेंपलांक भेटयल्ले आनी जेन्ना आमकां पविस्नाना मुखांतर ह्या तेंपलांत भेटयला तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां जाल्या. पवित्र आत्मा आमच्या जिवितांत आसा आनी जेजू आमच्या जिवितांत आसा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार परत तसो जेजू आमच्या तेंपलांत आमकां भेटोवंक येता. आमी पातकी तरी आमच्या जिवितांत तो येता आनी ताका स्वागत करूंक, आमच्या तेंपलांत स्वागत करूंक ताची सुकृपा, ताचे बोगसाणें, ताची दया, ताची काकुळट ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. उगडा सारता जेवण सोम्याचे, जेवण वरतेशी सासोवे अमृत केले. आताय जेवता सोम्याचे ते जेवण मोगाचे, आमच्या क्रिस्ती एक पोटाचे. उगडा सारता जेवण सोम्याचे, आमच्या तुका ओपून दिता हातान तुझ्या आत्मिकान हे भितर आमकां मेळच्या जिवी अज्ञात आमच्या बापा येसू तुका ओपून दिता तुझ्या आत्मिकान हे भितर आमकां मेळच्या जिवी अज्ञात म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पुतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या त्या पवित्रीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या सर्गीच्या बापा, कथावेण शेळी जावन तुज्या पुतान संवसाराचे सोडवणे खातीर तुका आपणाचीच बली भेटोवन दिवची म्हणून तुजी खुशी जाली. आमी भेटयता तो उंडो आनी दाखवायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तोच आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुजे महिमेक आनी तुज्या आनंदाक
उपकार म्हूण आमी मागताव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोरो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. कित्याक तुजे सारको एकलोच पूत तुजो ससनीक बागेली तो तुजे महिमेसो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या ओंकारमयन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोच अभिमान इस्रायल परजेसो आनी उजवाडसर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भोगतां सांगती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस्त मरण सोसूंक वेच्या ती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पूची. त्याच परे जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. बावट सोगोट परगटुया. तुझ्या कुसा आणि गुण जीवन सोनावर तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा जेराल्ड आयजाक लोबा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर.
आम समेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर काळी, तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना तेर घेवन म्हणया. आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो घास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां तशें आमची दुबार बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली तूं आमकां निवळ. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेचे बागान आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान नत्रेक तेलांक आमकां तुज्या उदार काकृतींसर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती देणे कोटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये, संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सगळ्या तुझे दक्षिणे म्हाका भावना, पण तुज्या उदरास म्हाका भलायकी मेळटली. काळीस मोजे लालयता तुका, मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे पगार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. काळीस मोजे लालयता तुका, मोजा मोगाळ देवा, नाविशेव तुजे पगार म्हाका, मोजा करया जिवा, मोजा करया जिवा. बलिदान कल्वारीचे अर्पण राया जेजूचे, अर्पण राया जेजूचे, समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे, दैवीक देणे सर्गीचे. सोम्या मोसो आदारानी बरवसो, साजिने वाटे सांगात पोसो. काळीस मोजे लालयता तुका, मोजा मोगाळ देवा,
कोण येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो म्हजे सर्व सुखा दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सोम्या म्हजो आदार आनी भरवसो साजिणे वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुजे बगर म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा काळीज म्हजे लालयता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशेव तुजे बगर म्हाका म्हज्या कर्या जिवा म्हज्या कर्या जिवा Miantaila sumi dev mozo बुटयत ज्ञानादुल्लासासो mozo ओत मोदूर बोल पिडार he आता सारा रवळे देवाचे तुझे शिवाय जायला मोजा प्रार्थन करूची नाची तो पूण ससता तुझ्या बोळा अज्ञात आयला सोबी देव मोजो उठयत ज्ञानात उल्हासासो मोजो मोदूर बोल पिडार हे आता साला रावळे देवाचे ही जावन आसा कुशी तुझी जिणेन मोच्या माया मोगाच्या जावं रुजवा तुझ्या मोगाची अज्ञात आयला सोमी देव मोजो उठयत ज्ञानादुल्लासासो तुया सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा बसयलेल्या क्रिस्ताक हातान धरचे बाग मेळचे पर्यान मरण देखसो ना म्हणून सिमियांक तुवें दिल्ली बसवणी पाळून ताचे अत्रेक तुवें बागयले ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्यास आमच्या सुम्याक घेवंक तुवें फावो केलें जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपान आमी घेतला ताकाच सर्गी सस्नीक महिमेंत रूप पळोवन बागी जावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन आयच्या ह्या मिसाचे प्रधान याजक जावन बरी शिकवण दिवन आराधना वेळार आयच्या आमचे खातीर मिसाचे बलिदान भेटयल्ले मानदीक बाप डॉनी कार्डोजा रेदम तेरिस याजक आनी तशेंच आराधन चलोवन व्हरून मिसाचेर प्रसंग दिल्ले मानदीक बाप जॉयन डिकोस्ता हे दोगी रेदम तेरिस याजक तरणाटे याजक मोडबिद्रा अलंकारांत आपली मिसांव आपली सेवा करनासात वर ते मिसांव करनासात सांत लॉरेन्साच्या ह्या बाजिलिकांत मीस पेटयल्या ह्या वेळार तांकां हांव बरें मागतां तांच्या मिसांवांत यशस्वी मागतां सांत लॉरेन्स शुभम आशिर्वादां तांचेर घालूं म्हणून मागतां तशेंच भेटवणी केल्ल्या ह्या जाकांचो
प्रत्येक तरान फादर पिटर रेगो एसवीडी पाजरापाचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ली आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं फेस्ताच्या सुरविल्या दिसांनी सयत फेस्ताच्या उपरांत सयत जायत्या क्रिस्तवांनी भक्तिवन जावन ह्या जाग्यार सांत लॉरेन्साची व्हरती कृपा मागिल्ली आसा एका भक्तिवंताक जायत्या वर्सां जावन दिश्ट नासले आनी ह्या वेळार त्या सांत लॉरेन्साचे लागीं हांगा मागोवन वाती आनी पेटोवन उपरांत त्या तळ्या लागीं गेल्लीं दिश्ट नासली दिश्ट गेल्ली म्हणयत केन्ना तें उदक आपुडलें आपल्या दोळ्यांक बेसायदाच्या तळ्या लागीं 38 वर्सां जावन पिडेस्त आशिल्लो त्यो व्यक्ती जेजून म्हळें वोस बूट आनी सल म्हणून आनी त्याच स्पिरिटान त्याच बावडतान त्या व्यक्तीन तें उदक घेतलें आपल्या दोळ्यांक सरयलें उपरांत वयर वयर येता आसतना ताका दिस्त आयली ही व्हडली साक्ष ताणें दिल्ली आसा असले जायते पेस्ता वेळार जाल्ली आसात साक्षी हे तुमच्या मुखार दवरून सांगिल्ल्या बरेफात हांवें दवरची आसा देखून अजापां जाल्यांत जाते आसात सांत लॉरेन्सान कोणाकी सोण घालूं ना देखून सोण घालचो ना ह्याच बावडतान आमी मागते आसा आनी सगळें बरेंपण जातलो म्हणलो भरवोसो आमकां आसा देखून तुमकां एक ना अनेक रितीन तुमी आदार दिला सहकार दिला मागणें दिलां आनी सर रितीचे बरेंपणा खातीर तुमी मागलां त्या खातीर तुमचो उपकार बावडटा मुखल्या दिसांनी तोचो अजापाचो सांत लॉरेन्स हें पवित्र तळ हे स्वताचो जागो आमकां सांत लॉरेन्साच्या मजतीन अर्थ अजापा जातलीं बरेंपण जातलें आनी जायते बरेंपण आमकां लाभतलें तुमकां समेस्तांक ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा आतां हांव विनंती करता प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांटचे पासत आनी जेवणाचे प्रायोजक आशिल्ल्यांक थोड्यांनी प्रायोजक आजच आमी दिता तांकां मुखल्या दिसांनी तांकां हांगासर येवंक जावचें ना तांकां परगांवांत आनी बॉम्बे वचोंक आसा त्योय वाती आज आमी वांटतले मंगळा जेजू सांत लॉरेन्साच्या ह्या पवित्र तळार एक ना अनेक रितीन आदार दिवन कुमोक दिवन वंतिगे दिवन मुर्दोम रावन पिरजेंत रावन ह्या जेवणाचे प्रायोजक जावन आदार दिला तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल सांत लॉरेन्साच्या नांवान हे मानाचे वाती दिता आसतना तांच्या कुटुंबांत हो उजवाड फांको दी कश्ट अनवरांत अवघड आपायान तांकां राखून व्हरों दी दिसपडतो ग्रास तांकां मेळों दी बरी भलायकी तांकां मेळोंक आनी ह्या मारिफात कुमोक दिल्ल्या मारिफात चड आनी चड आशिर्वादां तांकां फावो जावं म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुमी पळयता तिसल्यान इतल्यान बांक गेल्यात सुमार 70 बांक गेल्यात अपुरबेन बसोंक जाता आनी कोणायकी दान दिवंक नांव दान दिवंक मौन आसा जाल्यार दिवयेत तांची नांवां आमी थंयसर निलाराचेर घालतले देखून ह्या बऱ्या कामाक तुमची कुमोक आमी मागता आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो पिरजेंत काश्मीर क्वाड्रस पांगळा काश्मीर क्वाड्रस पांगळा मुर्दोमो रिचर्ड नाझरेथ शिरवां जुडीत डिकुन्ना बेंगलोर शेल्मा डिकुन्ना बेंगलोर रेशमा मिनेजेस कुंटलपाडी ये हेलेन डिसोजा गुंड्याडका जेनिफर डिसोजा मुल्की रिचर्ड सविता डिसोजा मूडबेळे ऑस्टिन फेर्नांडीस नकरे बेनेडिक्टा डेसा गुंड्याडका जेम्स डिसोजा कुंदापूर ग्रेगोरी डिसोजा उजरे आयच्या जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक शेर्विन मार्ता अँड फॅमिली बंटवाळ पर्ला
उरली तेका जाणां येवच्या ब्रेस्तरान येवंक जायनातले वरवीं जेवणाच्या प्रमुख प्रायोजकांनी आजच वाती स्वीकार करी जाय म्हण विनंती. लेट रोमाल्डिनो डी कोस्टाच्या उगडासाक लिओनार्ड डी कोस्टा मुंबई. लिओनार्ड डी कोस्टा मुंबई. जॉस्विन फेरावो अँड फॅमिली उडपी. जॉस्विन फेरारो अँड फॅमिली उडपी. लेनरॉन मिनेजेस ओमजूर. लेनरॉन मिनेजेस ओमजूर. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां रोहन नायर पुणे. रोहन नायर पुणे. जॉन शांती डिसोज अँड फॅमिली मूडबेळे. जॉन शांती डिसोज अँड फॅमिली मूडबेळे. रोहित एन्सिला एल्रिक पांगळा. रोहित एन्सिला एल्रिक पांगळा. ऑगस्टिन मेरी डिसोजा हिरगान. ऑगस्टिन मेरी डिसोजा हिरगान. लेस्ली अँड शायनी मिनेजेस बोळकुंजे. लेस्ली अँड शायनी मिनेजेस बोळकुंजे. शोभा सिक्वेरा बेळतंगडी. शोभा सिक्वेरा बेळतंगडी. लेट बेन्नी रॉड्रिगसाच्या उगडासा खातीर आयवन डिसोजा लोरेटो. आयवन डिसोजा लोरेटो. जॅनेट अँड ॲरन लोबो सुरतकल. जॅनेट अँड ॲरन लोबो सुरतकल. एलियास अँड सिंथिया मेंडोन्सा मुदरंगडी. एलियास अँड सिंथिया मेंडोन्सा मुदरंगडी. जॉस्विन फेर्नांडीस नकरे. जॉस्विन फेर्नांडीस नकरे. आयवन लीना डिसोजा मूडबिद्रे. आयवन लीना डिसोजा मूडबिद्रे. जॉय डिसोजा पंजोट्टू. जॉय डिसोजा पंजोट्टू. आनी कोणाचीय नांवां सोडून गेल्या जाल्यार तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. Salores tu mogasu, și pai vorto Jesusu, patron dublea dacteansu, șaroti amsu. Salores tu mogasu, și pai vorto Jesusu, patron dublea dacteansu, șaroti amsu. Salores moga, salores tayar, di तुझी मसतमका हरिका दिसा. सालरेस मोगा, सालरेस तया, दी तुझी मसतमका हरिका दिसा. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे. ये जैते वन मर्तिरा सान लोरेसा तज्ञ प्रायज बावरत्या खातीर कठीण कस असून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें. वर्त्या पातयेन आमी तुजे सरसी आयल्या. जिओ बावर तेर बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो करो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचें तें परजळ शंकर. आमच्या सर आत्मीक आनी संवसारी वडिलांक तें कालतेपण आमी दाखय शंकर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेन आनी कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावा शंकर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शंकर. तुज्या बळादीक मजतीन देवाचें राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्गज आनी आमकां पाव प्रत्येक जावन. सांत लोरेसाच्या मजतीन आमचें सगळें फेस्ताचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर सरान वरांतावन अवघडांतावन आपायांतावन आमकां निवारिल्ल्या खातीर जायत्या लोकांक बरेंपण जाल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिता. आमी अर्गां दिता. हांगासर जायते जाणांनी मेळिल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दिल्यान. एकल्याची पोटांत आशिल्ले हुलोप गूण जाल्ल्या पासून, दोळ्यांची दिश्ट पाटी आयिल्ल्या पासून, 5 एकर जागो काणगोंक फावो केल्ल्या पासून, भुरग्याची शेळ आनी काफा गूण जाल्ल्या पासून, पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून, देवान केल्ल्या सर उपकारां पासून सांत लोरेसा मरिफा देवाक अर्गां दितात. गावया गीत. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी सजना.
सांत फ्लोरेसाच्या मजतीन मागतात भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत मेळोवंक बरी भलायकी लाबोवंक विजा लाबोवंक विविध तरांची कॅन्सर पिडाक गूण जावंक शिरो वोन तरिल्लो समा जावंक ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक वेरिकोस पिडाक गूण जावंक उस्मोड गूण जावंक दोळ्यांनी दिश्ट मेळोवंक एलर्जी गूण जावंक जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक BP शुगर कंट्रोलाक येवंक भुरग्यांनी हट करिनासतना रावंक हातीन घेतिल्लें येवजन सुफळ जावंक डिलिव्हरी नॉर्मल तरान जावचे पासत मागतात सांत फ्लोरेसाच्या मजतीन बरें काम मेळोवंक घर जागो काण घेवंक फावो जावंक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जियोवंक काम करच्या जाग्यार समाधान मेळोवंक हात दूख समा जावंक पांयांची पाट दूख गूण जावंक गांठी दूख गूण जावचे पासत मागतात सांत फ्लोरेसाच्या विशेष मजतीन बिझनसान बरो लाभ मेळोवंक बरी सैरीक मेळोवंक कुटुंबान माया मोग जियोवंक वायट सवयेक वायट सत्तेक वळख जायना जावंक किळ्यांनी सामकळ गूण जावंक दुबाव पयस जावंक घोव बायलां मदें आसलो मानस्ताप समा जावंक भुरग्यांनी शिकप शिकोवंक फायब्रॉयड गूण जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक भुरग्यांचें देणें मेळोवंक पॉयंट बऱ्या तरान जावंक आनी भांगर पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक गोमटी दूख आनी दान दूख गूण जावंक बरी जाणवाय मेळोवंक बोरवेलांत उदक लाबोवंक कान फडाफड रावोवंक फ्लॅट सेल जावंक भुरग्यांनी हट सोडूंक बेजाराय पयसो सोंग मागतात केजीन जीक मेळोवंक वाटेचे तक्रार निवारून जैत मेळोवंक मागतात ह्या सर तेसांव पासत मागतना प्रत्येक तेसांव पासत मागतात एडवर्ड मिरांदा म्हणल्याक कुंटलपडी बी वाडो हाची बरी भलायकी पाटी मेळोवंक हॉस्पिटलांत एडमीट आसा ताका बरेंपण मेळचें पासत मागतात जायते जाणांनी मागोवंक सांगलां तांच्या इराद्या पासत आमा समेज तांच्या इराद्या पासत हांगासर मागोवंक सांगल्या पासत आमी मागया ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಭಿಸಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಉಪಶಮನವಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುವಾಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಬಸಿಲಿಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮುಖೇನ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ चंचल साईनाथ कंगल साईनाथ अस्तलो प्रोत सया लागीस हाव तुझ्या चंचल साईनाथ कंगल जायनाका आस्तलो पोंत पोरया लागीस हाव तुझ्या शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांवांचे नेचेवन बागी मरण मरून सरकार तुझ्या संगता ससनाक देवा फोगडसूचे बागत आमकां समेस्तांक फावो कर मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जावं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां मागलो उपकार मेळोंक नमान बरी कृपेन भरलेले समी देव तुजे सांगता श्रेयां भितर तूं सदैव सदैव फळचे क्रिश्चन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांत लोरेस मारती राम पसोत विनाती कर प्रार्थुया येसर पदवेदारा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवाशें कर म्हणून आमी लालेवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर पिडेस्त भावंडा पासत मागया आमचे पासत मागया पेल्या पासत मागया कोण पिडेंत आसा तांचे पासत मागया
आम सोमेस्त बसोत मागया ह्या पवित्र तेलाच्या माकण्या वरवीं आमची पिडा गुण जावं पवित्र आत्म्याचे देणे लाभों ह्या पवित्र उदकाच्या शिमणे वरवीं आमची पातकां बोगसूं दी म्हणून मागता आसतना सांत लोरेसाची माजत घेवन सर आमच्या पिडे खातीर आतां आमी मागया. सोम्याचे नावे आमचो आदार ताणें वेचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी म्हजी मोग तुजे सरशी पावोंक दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सभे आसूं. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी ससन देवा तुजी गुण करचे सगळ्यात पिडेस्त कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीचे आनी कुडीचे सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतेचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी येटण्याची भलायकी लाभय. ह्या बसिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडुल्लीं तीं तुजीं साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वादीत करूं. आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडुका. सोम्याची स्तुती बुकांत पान संको 105.
बसोवे अंगवार मोळी आशीर्वादी वांगा जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशीर्वाद. भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर. भाग्यवान कुर्साचे गुरवेंद वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आमेन.